मोगाच्या भाऊ भयणीनो, पयल्यान पयलें रेतीरेक आयल्या तुमकां सोमेस्तांक हांव देव बरी सकाळ मागतां. पयस पयसतान तुमी आयल्यात मोगाच्यानो, तुमच्या काळजाच्या अत्रेक मागणी विनवणे घेवन हांगासर तुमी आयल्यात. वो एक अर्द दीस देवाच्या उतार आयकूंक, सांगातास सक्रामेंतांत आसल्या जेजूचें आराधन करूंक, तुमच्या आतेसांवा खातीर मागूंक, मिसाचें बलिदान भेटोवंक हांगासर तुमी आयल्यात. व्हड बावडतान हांगासर तुमी आयल्यात. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, बावडतान आयिल्ल्यांक जेजून केद्दाळय खाली हातांनी फाटीं धाडूंक ना. वस तुज्या बावडतान तुका बरें केलें म्हूण ताणें मागिल्लें सक्कळ दिलें तुमकांय दितलो. शांती, समाधान, बरी भलायकी तुमकां तुमच्या कुटुंबाच्या सर सांद्यांक तो दितलो. मोगाच्यानो रेतीरेक आयल्या तुमकां सोमेस्तांक हांव स्वागत म्हणटा. हांगासर आमचे पाद्रा फादर बोनिफास पिंटो मुडुबेळ्ळे मायनर सेमिनरींत आसात. सुमार तेंपा उपरांत हांगासर ते आयल्यात ही रेतीर चलोवन व्हरूंक. तांकांय तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटा. हांगासर आसात आमचे भाव जॉन डिसोजा आनी ताच्या सांगाता आसा ताची धूव पाप्पा ओट्टूक आयल्या. आपण आणता बरें भुरग्यांनी पाप्पा ओट्टूक येवचे, अर्गां स्तुती करची, बरें ताच्या ओट्टूक आयल्या. तांकांय हांव तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी स्वागत म्हणटा. हांगासर आसात डिवायन वर्ल्डाचे ही रेती टॅलिकास्ट करतात. तांकांय हांव स्वागत म्हणटा. मोगाच्यानो तुमकां बरें मागता. देव बरें करूं. देव बरें करूं बापाणो. आमकां सोमेस्तां तुमी स्वागत केल्ल्या खातीर. भाव मिरणो, म्हजे इपार्तीन हांव तुमकां बरो दीस मागतां आनी ह्या अर्द्या दिसाच्या रेतीरेक हांव स्वागत म्हणटा. बऱ्या मनान संतोशान हांगा आमी आयले. हांव फाटीं वेताना दोडत्या संतोशान, दोडते धादोसकायेन, खुशे मनान आमी फाटीं वेतेले. हांव देखून आमकां मागोवंक कुमोग करता पवित्र आत्मो. आमचे दिसता की आमी कितेंच करूंक शकना. पवित्र आत्मो आमचे सांगाता वावुरतना आमी कितेंय करूंक शकता. पळया सुरविल्ली पवित्र सभा जेजूक कुर्सार मारतना वा जेजूक धरतना ताचे सांगात आसले आपोस्तळ पडले. जेजू एकसुरो जालो. पूण ज्या दिसा पवित्र आत्मो अवकामरेचेर आनी आपोस्तलांचेर देवून आयलो, पवित्र सभा जल्मली, जीव जाली, विस्तरली आनीक विस्तरण आसा. कितें वाचता आमी पळया. दबदोची कृत्यां पुस्तक अध्याय 2 वाक्य 1. पेंतेकोस्ताचे परबेचो दीस आयलो आसता ते सोमेस्त एक सुवातेर सांगाता मेळोन आसले. ते दुआ एकासाणें कठीण जड वारें आयिल्ले बरी मोळबारताण एक आवाज आयलो आनी ते बसून आसलेल्या त्या घरांत भरलो. तो वळू तांकां दिसल्यो उज्या सारक्यो जिबो. त्यो विंगड विंगड जावन तांचे मदल्या हर एकल्यारी वचून रावल्यो. ते सोमेस्त पवित्र आत्म्यान भरले. ते सोमेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वाच्या सक्ते प्रमाणे परकी भासांनी ते उलोवंक लागले. भावांनी भयणी, आमी सोमेस्त पवित्र आत्म्यान भरलेलीं मनशां. पवित्र स्नाना दिसा तो पवित्र आत्मो आयला. क्रिस्माच्या सक्रामेंतांत आमकां ताची सकत दोडती जाल्या आनी हर एक दीस तो पवित्र आत्मो आमचे थंय वावुरता. आजय ताचें बोळ आमी बगया, ताची सकत आमी बगया, ताचो आदार आमी सोदया, ताच्या सक्तेन आमकां भर म्हण मागया. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवून या म्हणलें गीत आसा, तें गावन पवित्र आत्म्या सकत मागून ही रेतीर आमी आराम करया. देवाच्या उतरा सोड नियाळ चलोवया. सकड आमी उबी रावया. दोनी हात आमचे विस्तारून धरया. दोळे आमचे धांपया. आमचो भाव आनी भयण आमकां मागोवंक कुमो करतलीं, गांवक कुमो करतलीं. त्या देवाच्या पवित्र आत्म्याक पयल्या सुवातेर आमचे भितर आमी रिगोवंक सोडया. आमचें तें परिवर्तन हाडून सोडया. आमकां एकीनपणान मागोवंक ताचो आदार लाभय म्हण आतां आमी सर्व मागया. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. आमकां नितळ कर.
नितळ कर आमका निर्मळ कर निर्मळ आमका पवित्र कर पवित्र आमका कुरपेण बर देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे देवानी परत्यान सगळ्यांक गीत गावया देवाच्या पवित्रत्म्या आमचेर आमचे देवोणी देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे देवो पत्कांतन आमकां नितळ कर आमकां दूर निर्मळ कर निर्मळ अशें आमकां पवित्र कर पवित्र तुज्या कुरपेण आमकां बर कुरपेण देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे देवोणी दुसरे चरण म्हजेर देवोणी ये देवाच्या पवित्रत्म्या म्हजेर मोजे देवो देवाच्या पवित्रत्म्या मोजे देवो म्हाका सच शिकय सचिक म्हाका धैर्य लाभय म्हाका जाणवाय दी जाणवाय म्हाका भक्तीर बर भक्ती देवाच्या पवित्रत्म्या मोजे देवो हालेलुया 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 हे पवित्रत्म्या हे पवित्रत्म्या हे पवित्रत्म्या देवोणी हे पवित्रत्म्या म्हजेर तूं देवोणी हे पवित्रत्म्या हालेलुया 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 पवित्रत्म्या 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 देवाच्या पवित्रत्म्या सताच्या पवित्रत्म्या नितीच्या पवित्रत्म्या मरुगतीच्या पवित्रत्म्या गतीच्या पवित्रत्म्या भवतीच्या पवित्रत्म्या धैर्य लाभोच्या पवित्रत्म्या हालेलुया 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 हे पवित्रत्म्या हे पवित्रत्म्या हे पवित्रत्म्या म्हाका धैर्यान भरूं हे पवित्रत्म्या म्हाका सत शिकोवन हे पवित्रत्म्या धैर्य लाभोवन हे पवित्रत्म्या जाणवाय दिवच्या पवित्रत्म्या आदार लाभोवच्या पवित्रत्म्या हालेलुया 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 तकडा व्हडल्यान 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 आमी मागया पवित्रत्म्या सकत आमी मागया पवित्रत्म्याचो आदार आमी मागया पवित्रत्म्या आमचे देवूळ हालेलुया 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 हे पवित्रत्म्या हे पवित्रत्म्या हे पवित्रत्म्या तुझे राम पाती येता तुझे राम बरोबर तुझा नाम करता तुझ्या संगी हांव रावता हालेलुया 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 पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या देवाच्या पवित्रत्म्या संगतीच्या पवित्रत्म्या बोलामोच्या पवित्रत्म्या बरोबरच्या पवित्रत्म्या हे पवित्रत्म्या हालेलुया 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 पवित्रत्म्या 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 बोल देवच्या पवित्रत्म्या धनवायेच्या पवित्रत्म्या म्हाका तुज्या सत्तेन बरो म्हजेर देवणी हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया तो पवित्र आयला आमचे भितर रावला ताची सकत आमी आनीक मागया देवाच्या पवित्रत्म्या आमचेर देवण ये आमकां संतोष दी आमकां शांती दी आमकां उदार कर आमकां मोगान भर म्हणो परत्यान आमी पवित्रत्म्या मागया आमचेर देवण ये देवाच्या पवित्रत्म्या आमचेर आमचेर देवो सगळां देवाच्या पवित्रत्म्या आमचेर देवो आमकां कितें जाय संतोष दी संतोष दी आमच्या मोती शांती दी शांती काळजान उदार कर उदार आमकां मोगान भर मोगान देवाच्या पवित्रत्म्या आमचेर देवो आमकां आमच्या कुटुंबाक तें देणें जाय परत्यान मागया देवाच्या आमचेर पवित्रत्म्या आमचेर देवोण देवाच्या पवित्रत्म्या आमचेर देव आमच्या कुटुंबाक शांती जाय संतोष दी कुटुंबाक संतोष दी आमच्या कुटुंबाक शांती दी शांती आमकां एकल्या उदार कर उदार सगळा मोगान भर मोगान हे पवित्रत्म्या देवाच्या पवित्रत्म्या आमचेर आमचेर देवोण म्हजेर देवण ये देवाच्या पवित्रत्म्या मोचेर देवोण दुनियात उदार धरया देवाच्या पवित्रत्म्या मोचेर देवो म्हाका एक कोट दी लेकोटी म्हाका माई पास दी माय पासदी म्हाका सोसणी कर सोसनी म्हाका दयाळ कर दयाळ देवाच्या पवित्रत्म्या म्हजेर मोजेर देवो सगळा देवाच्या पवित्रत्म्या म्हजेर मोजेर देवो देवाच्या पवित्रत्म्या मोजेर देवो म्हाका एक कोट दी येकोडी माई पास दी माय पासदी म्हाका सोसणी कर सोसनी म्हाका दयाळ कर दयाळ दुनियात उबार धरया देवाच्या पवित्रत्म्या मोचेर देवो हालेलुया 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 अर्गान जेजो अर्दान जेजो ओगळाब जेजो वंदन ओगळाब जेजो तुवे स्तोत्र येसुवे आराधने अर्गान देवा अर्गान देवा ओगळाब देवा वंदन देवा तुझे देवा महिमा तुका हालेलुया 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 हालेलुया
अर्गां तुका जेजू क्रिस्ता अर्गां तुका पवित्र आत्म्या अर्गां तुका देवा बापा अर्गां तुका जेजू क्रिस्ता अर्गां तुका पवित्र आत्म्या अर्गां तुका त्रिएका देवा त्रिएका देवा त्रिएका देवा त्रिएका देवा त्रिएका देवा अर्गां तुका अर्दान तुका वगळां तुका वंदन तुका स्तुती तुका महिमा तुका हालेलुया 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 येशुवे 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 स्तोत्र येशुवे आराधने येशुवे वंदने प्रेज द लॉर्ड 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 adore the Lord bless the Lord glorify the Lord thank you Father thank you Jesus thank you Holy Spirit hallelujah 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 praise the Lord praise the Lord praise the Lord praise the Lord hallelujah 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 डोळे दांपून हालेलुया हालेलुया व्हडल्यान Hallelujah. हालेलुया 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 दुनियात काळजाकडे Praise the Lord. 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 ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ. ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ. We love you, Father. We love you, Father. We love you, Father. We love you, Jesus. We love you, Jesus. We love you, Jesus. We love you, We love you, Holy Spirit. We love you, Holy We love you, Spirit. Holy Spirit. We love you, Holy Praise the Spirit. Lord. Praise the Adore the Lord. Bless the Lord. अर्गान जेजू आराधन जेजू ओगलाब जेजू ओगलाब जेजू. वंदन जेजू वंदन जेजू. स्तुति जेजू स्तुति जेजू. हालेलुया 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 दुनिया अर्द्याकडे दवरा कितें भोगता समाधान संतोष शांती मैपास मोगू एकवट सोसणीकाय दयाळा इतलें आमी मागलें इतलीं दिरवीं आमी पळयतात मॅडम मागलीं देवून ये म्हणून मागलें आयला तो इतलीं दिरवीं म्हजे भितर आसा कितें आसा संतोष आसा समाधान आसा सोसणीकाय आसा दयाळाय आसा मैपास आसा एकवट आसा हें आनी कितें जाय म्हाका इतलीं दिरवीं म्हजे भितर इतलीं दिरवीं
म्हजे भितर घरा व्हरूंक आहात ती हांवें घरा व्हरून न्हू सगळ्यांक दिवंक आहात ती बायलेक घोवाक भुरग्यांक मलगड्यांक मांयक सुनेक शेजाऱ्यांक सगळ्यांक हांगातान हांवें व्हरून दिवंक आसात कार्कोळ फेस्ताक आयिल्लो लोक इल्लीं सडीत फुलां दिया फादर शेजारच्यांक दिवंक आसात म्हणटात सदीत मिंजीत व्हरतां शेजारच्यांक दिवंक आसात म्हणटात कालमाडी आयिल्लीं रेतिरेक आयिल्लीं कितें मागतात इल्लें सडीत भक्तीपण इल्लें सडीत मायपास सडीत संतोश सडीत सोंसणीकाय सडीत दयाळाय सडीत एकवट व्हरून वचुया आमकां घरा भितरल्यांक शेजाऱ्यांक वांट्या प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड बसया भावांक भयणीनो जें कितें काळजांत भरलां घट्ट करया इंग्लिशांत अशें म्हणटात टॉकिंग विथ गॉड नो ब्रेथ इज लॉस्ट वॉकिंग विथ गॉड नो स्ट्रेंथ इज लॉस्ट waiting for God no time is lost trusting in God you will never be lost देवा सांगाता रावल्यार कितेंत नश्ट ना रेतीर करची म्हळ्यार सोम्या सांगाता रावचें हांगासर आमी आयले हांव सोम्या सांगाता रावच्याक सोम्या सांगाता रावलीं सोम्यान दिल्लें दिरवीं घेतात दादोसकायन पाटी येतात हांगासर आमी आयले हांव सोम्या सांगाता रावो मात्र न्ही सोम्याक आयकूंक सोम्याचें भजन करूंक सोम्याची स्तुती करूंक सोम्याक अर्घां दिवंक किर्तन णव आमकां कितें म्हणटा पळया आमी रेत्रेक आयिल्लो उद्देश आमकां स्पश्ट करता किर्तन णव आमकां आमी देवाची स्तुती करूंक आमकां आपयता आनी अशें म्हणटा किर्तन 9 वाक्या 1 आनी 2 सर्वेस्पराक सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्घां दितां सगळीं तुजी विजमितां हांव वर्णितां तुजे थंय हांव संतोसतां आनी उल्हासतां तुज्या नांवाच्या मानाक भजन गायतां परमेश्वरा रेतीर म्हळ्यार कितें फकत आयकोवचें मात्र न्ही ध्यान करचें मात्र न्ही सोम्याची स्तुती करची घरा आसतना हजारां टावळे आसतात आमकां भौश एकीनपणान स्तुती करूंक वेळ पावना पूण रेतीरेक आयिल्ल्या वेळार देवाचें उतर आयकोन ताची स्तुती करूंक आमकां बळ मेळटा प्रेरण मेळटा देवाचें उतर आमकां लाभता सांब पावलो कोलोसेकाराक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 3 वाक्या 16 आमकां म्हणटा उपकारी मनान देवाची स्तुती करा किर्तनांनी आत्मीक काव्यांनी देवाची स्तुती करा हांगा आयिल्ली आमी सगळीं काळजां मनान येदोळूच आमी देवाची स्तुती करून सुरू केल्या ती मुखार आसुया आनी आतां त्रिएका देवाची बापाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याची स्तुती करया देवाची स्तुती करया ताच्या पुता जेजूची स्तुती करया पवित्र आत्म्याची स्तुती करया आनी अशें देवाचें उतर आयकोंक आमकां आमी तयार करया गीत गावया स्तुती करा ताची स्तुती करा सर्वेस्पराची स्तुती करया म्हणजे तुमच्या भांगर आसल्या बुकांनी ये 18 ये 18 हें गीत आसा ताळयो पेटोवन वा बोक आतां काणगोण तूं आमी सोम्याची स्तुती करया पान 11 रसनाराची तुमी स्तुती करा दनिया देवाची स्तुती करा किर्तनकारा सांगाता सांब पावला सांगाता सर आमच्या भावा भयणी सांगाता मेळया सोम्याची आमी स्तुती करया पान 11 स्तुती करा ताची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा
देवा बापाची स्तुती सगळा. करा स्तुती करा ताची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा रचणाराची तुम्ही देवा बापाची. स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा रचणाराची तुम्ही स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा सगळा. दुनिया देवाची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा रचणाराची तुम्ही स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा आमचो बाप आमचो पोसता आमकां सांबाळटा आमची सोडवण करता आमचो मोग करता ताची स्तुती करची आमचे भाग म्हणून व्हडल्या तळणाची स्तुती करया स्तुती करा ताची स्तुती करा सौम्याची सूची स्तुती सगळा. करा स्तुती करा ताची स्तुती करा सौम्या जेजूची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा सौम्याची सूची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा सौम्याची सूची स्तुती करा रायांच्या रायाची स्तुती सौम्याची स्तुती. करा सौम्याची सूची स्तुती करा सोडवणदाराची स्तुती करा सौम्याची सूची स्तुती करा रायांच्या रायाची स्तुती करा सौम्या जेजूची स्तुती करा सोडवणदाराची स्तुती करा सौम्या जेजूची स्तुती तगडा स्तुती करा ताची स्तुती करा पुण्याची सूची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा सौम्याची सूची स्तुती करा दुबारा स्तुती करा ताची स्तुती करा पवित्रज्ञाची स्तुती करा सगळा स्तुती करा ताची स्तुती करा पवित्रज्ञाची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा पवित्रज्ञाची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा पवित्रज्ञाची स्तुती करा कृपेवंताची स्तुती करा पवित्रज्ञाची स्तुती करा कृपेवंताची स्तुती करा पवित्रज्ञाची स्तुती करा पाराक्लिताची स्तुती करा पवित्रज्ञाची स्तुती करा कृपेवंताची स्तुती करा पवित्रज्ञाची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा पवित्रज्ञाची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती येशू ख्रिस्ताची. करा जेजू ख्रिस्ताची स्तुती करा पवित्रज्ञाची स्तुती करा ताची स्तुती करा पवित्रज्ञाची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती त्रिएका देवाची. करा त्रिएका देवाची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा त्रिएका देवाची स्तुती करा दुबाऱ्या हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया येसुवे 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 हर कांचे जो हर कांचे जो प्रेज द लॉर्ड जीसस 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 फादर होली स्पिरिट त्रिएका देवा देवा बाप्पा देवा पुत्र देवा पवित्र आत्म्या त्रिएका देवा तुझी आम्ही स्तुती करता तुका आम्ही हर कांचे तुझा आम्ही मोत करता हालेलुया 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 येसुवे 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 हालेलुया 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 वरदान देतो भगवान देतो वंदन देतो तुका महिमा तुका हालेलुया 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 बाबा पवित्र देवा सीतामणी देवा बाबा तुझी स्तुती करता तुका वंदन सीता तुका महिमा तुका हालेलुया 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 दुनी आता आमच्या काळजाकडे धरया मुणांत आम्ही स्तुती करया काळजांत सोम्याची स्तुती करया दीनपणाची स्तुती करया तुम्ही आमचे ताळो आयकता आमच्या मागण्या आयकता आमची स्तुती आयकता आम्ही स्तुती केल्ल्या वरवीं देवाक कांय फायदो ना आमकांच फायदो आमी भावार्थांत वाडटा देवाच्या मोगाक लागीं सरता ताची काकूळ अनुभव करता ताचो मोग भोगता रेत्रे घेवचो उद्देश तोच देवा खातीर येवचें न्ही मजत खातीर हांव आयल्यां म्हजो भावार्थ घट करूंक आयलां म्हजो बरवसो घट करूंक हांव आयल्यां म्हजो क्रिस्ती मोग जिवाळ करूंक हांव आयल्यां तर थोडो वेळ एकीनपणान भावार्थान बरवशान मोगान हांव मागतां भाव भयणीनो परत तुमकां सर्वांक ह्या थोड्या वेळाच्या नियाळाक हांगा आयिल्ल्यांक आमी स्वागत म्हणटा सोम्या सांगाता थोडो वेळ एकीनपणान भावार्थान भक्तीपणान मागून आमचो भावार्थ आमी घट करूंक पेसाडया आमी प्राजीत काळार आसा हांव पवित्र सभेंत प्राजीत काळ कुरपेचो वेळ म्हणटा आमी आमकां कशें म्हळें वस्तूर मेळटाना तें धुवता नितळ करता डिटर्जंट घालता साबू घालता मेशिनान घालता थोड्या फावटी वॉशिंग मेशिनान नितळ जायना त्या वेळार सडीत साबू घालून घोष्टून मेळे आमी काडटा पवित्र सभा आमकां आत्मो घोष्टून मेळें काडूंक हो कुरपेचो वेळ दिता प्राजीत काळ जिणी बदलूंचो एक अपुर्बायचो वेळ जिणी बदलूंचो म्हळ्यार आमकां घाम येतना वस्तूर आमी बदलिता तशें न्ही जिणी बदलूंचो म्हळ्यार मोतीन आसचेंय बदलूंचें काळजांत भोगुल्लेंय बदलूंचें देखून सिंजीच्या बुधवारा आमी सिंज घालच्या दिसा आमी आयकल्लीं उतरां तुमचो दोगलो पिंदी नाकात काळीज पिंदा जोयल प्रवाचन सांगल्लीं उतरां देखून प्राजीत काळ आमकां रियेकल्या की देवाक लागीं सरूंक देवाक तुमी लागीं सरा देव सरतना पळून दावा जाकोबाचीं उतरां आमकां नियाळूंक एक अपुर्बायचो वेळ देवून ह्या प्राजीत काळार आसले आमकां आज आमी नियाळचो विशय सोम्याचो कुरीस हांगा मोदेगात आसा थंयसर दवरला जुबलेवाचो कुरीस आमच्या घरांनी आसा आमच्या गळ्यांत आसा आमच्या आल्तार आसा आमच्या वणोंदीर आसा आमच्या घराच्या गिटीचेर आसा आमच्या वाहनाचेर आसा दिसाक 1000 फावटी क्रुसाचो गुर्तो आमी करता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे म्हणली उतरां म्हणून आमच्या कुडीचेर तो कुरीस घालता आमकां पवित्र स्नान दिल्लेंत त्या कुर्साच्या गुर्तान आमकां निमाणें निके पितानाय तो कुरीस वापरतले आनी आमच्या फोंडाचेरय तो कुरीस दवरतले आमकां पेटयेंत न्हिदायतनाय आमच्या हातांत कितें दितले कुरीस दितले देखून कुरीस जल्मातान मरणा पर्यंत सकाळीं ताण सांज पर्यंत
जिनियेच्या सुखांती दुखांती तो सोम्याचो कुरीस आमकां मोगाचो. देखून ह्या प्रांजीत काळार आमी सदावत कुर्साची वाट करता. सोम्याचो कुरीस काणगोण ती कुर्साची वाट समकता. भोव बरें. आज ह्या रेत्रेक आयिल्ली आमी सर्वां त्या सोम्याच्या कुर्साचो नियाळ आमी करया. आमी केला, हाचे फावटी मस्तपटी केला आसतलो, पूण आज परत्यान ह्या प्रांजीत काळार आमकां तो सोम्याक लागीं व्हरता. सोम्याचे कश्ट नियाळतना, सोम्याच्या त्या कुर्साक पळयतना आमकां इल्लें विशेश सकत मेळटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता हे सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या कुर्सा वरवीं, त्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं तुवें आमकां सोडयला म्हणून आमी मागणें करता. देखून त्या कुर्साक आमी मान करया. आमचो पाप साहेब आमकां अशें म्हणटा, आपणाचें बळ आनी पदवी दाखोवंक संवसारांत मनीस संवसारी सिंहासन विंचता, त्रोण विंचता, पूण देवाक तें तितलें पसंद जावंक ना. संवसारी सिंहासन तें पसंद जावना. देवाक तें सलीस जावना. देखून देवान कितें विंचलें? देवान सलीस न्हय आसलें विंचलें. अनकम्फर्टेबल त्रोण, सिंहासन विंचलें कुर्साचें. ताचेतान आमकां जिवीत मेळच्याक. देखून आमकां क्रिस्तांवांक एक नांव आसा. कितें नांव? कुर्साचो लोक म्हणून, क्रिश्चियन्स. त्या कुर्साक पळोवन थोडे आमकां माणी दितात, ते कुर्सा पळोवन थोडे आमकां तामाशेय करतात. त्या कुर्सा पळोवन आमकां द्वेशितात, त्या कुर्साक पळोवन आमच्या विशयान बरेंय म्हणटात. पूण बरें म्हणच्याक चड आज कुरीस पळयल्या तक्षेन हरिये कडेन वांगड्यांत येतात. एका युनिवर्सिटींत क्रिस्तांवांच्या विशयान ते एक टॉपीक डिस्कशन आसलो. कालच्या परच्या पेपरार पळया, तो क्रिस्तांवाचो टॉपीक म्हणून सगळ्यांनी धारणी करना, तो युनिवर्सिटीन डिस्कशन आसलो, टॉपिकच कान सोडलो. क्रिस्तांवां म्हणल्यार आयकतना मस्त जाणांक द्वेश तोप जाता. पूण तें आलचें न्ही, जेजूच्या कुर्साकच द्वेश उपजल्लो. देखून त्या दिसतान आज पर्यंत आमी म्हणटा, पिडे चिडे कश्टां दुखान हांव कुर्साक पोटलो धरता. दोन कुरीस, एक जिनियेचे कुरीस पोटलून धरता आनी एक सोम्याचो कुरीस. आज आमी नियाळचो तो सोम्याचो कुरीस. उपरांत आमच्या जिनियेचे कुरीस आमकां स्विकार करूंक सुलाभ जातलें. थोडे तेंपा आदीं हांवें पेपरार वाचली एक गजाल. एकल्याचें कार अवघडा सांपडून व्हडल्या एका कणयेक पडलें राती. त्या कणयेंत काळोखाचो बुयार. तो बचाव जालो. कशी कार हातावन तो भायर आयलो, पूण ताची सावी नातल्ली. काराची सावी नातल्ली. सावी ताणें सोदीचे पडली. त्या काळोखान खंय सोदचें? पेपर म्हणटा त्या सावयेक एक कुरीस आसलो खंय. तो कुरीस ताका उपकारा पडलो. त्या काळोखाच्या भुयारांत तें एक्सिडेंट जाल्ल्या वेळार ती सावी खंयी उचलून एका रुखाच्या वा झाडाच्या फांट्यार उमकोळटाली आनी थंय तावन आवाज करताली खंय, टक 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 म्हूण. तो टक 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 आवाज आयकून ताणें सोदली, सावी ताका मेळ्ळी. हे ताच्या जिणेंतलो एक अनुभव. कुरीस जेजूच्या जल्मातावन ताच्या मरणा पर्यंत जेजूच्या सांगाताच आसलो एक हातेर. आनी तो कुरीस आज आमकां मोगाचो जाला. 16व्या शतमानांत सांत फ्रांसीस सावेर स्पेनांतावन सगळ्या संवसारा भोंवलो मिशनरी जावन. ताच्या हातांत आसलो फकत एक कुरीस. कुर्सायल्या जेजू काण घेवन तो सगळ्यान भोंवलो. जेजूची सुवार्थ ताणें परगट केली आनी कुर्सार फातयेन धरून आमकां उलो दिलो. पाप साहेब आमकां परत्यान सांगता, कुरीस आसचो
डेकोरेशना करूंक अलंकार करून दवरूंक न्हय तो असो भावार्थ प्रगट करूंक मागोवंक ध्यान करूंक तो बाचाव्याचें मूळ तो पळयतना देवाच्या पुताचें बलिदान सॅक्रिफीस तुका उडासाक येता कुरीस देखताना पळयतना देवाच्या पुताचो सॅक्रिफीस बलिदान कुर्सार भेटयलें बलिदान आमकां उडासाक येता तो फकत पळयनाका बाबसाहेब म्हणटा पळया तो कुरीस फकत पळयनाका तातूंत 5 गायी पळय जेजूच्या त्या कुर्सार जेजूचे 5 गाय पळय हे एक गायाचेर हे एक आमच्या बापा मागणें म्हण ताच्या कुशी पळय ताच्या गायांच्या कुशीन पळय त्या कुशींतल्यान भितर रीक त्या गायांनी भितर रिक्सी जाल्यार खंय वचून पावताय जेजूच्या काळजा लागीं पावताय त्या कुर्साच्या मिस्तेराचो अर्थ समजोंक बापा लागीं माग भावा मिणो मुखली थोडो वेळ आमी करचें तेंत त्या कुर्साक रोकडाचो कुरीस सिमेंटाचो कुरीस म्हूण पळोवचें नाका जेजूच्या बलिदानाची आलतारती त्या कुर्साचेर जेजूचे 5 गायी त्या गायांनी वाळचें रगत त्या गायांनी आसले जेजूचे कश्ट त्या गायांनी आसचे जेजूचे दूख आमी भितर रिगया तरी एका वर्सा निमाण्या शुक्रारा आमी तें करता आमी कितलें त्या गाया भितर रिगता तें आमकां आमी विचारीचे कितलें भक्तीपणान आसा आमकां आमी विचारीचे मस्तुबोटी कुरीस कुर्साची वाट एक फकत ते भक्तीपण जाता शिवाय तें भितर रिगता गे म्हणलें सवाल थोड्यांच्या मतान आसा हांवें प्रांजीत काळार साळीच कुर्साच्यो वाटो करीजे पळोव बरें ती कुर्साची वाट कितल्या भक्तीन करता त्या गाया भितर हांव रिगतांगी त्या गायांतल्या भितर रिगोवन जेजूच्या काळजा जशी पावतांगी आजकाल कुर्साच्या वाटेचे एक्टींग करतात लाईव्ह कुर्सा वाट वा एक्टींग करून कुर्सा वाट करची म्हूण कितलें भक्तीपणान तें आमी पळयता जेजूचे कश्ट समजोवंक कितलें लागीं वता एक सवाल कुर्साची वाट तो एक नाटक करूंक न्ही कुर्साची वाट म्हाका रिगोवंक भितर कुर्साची वाट साळीस कुर्साची वाटो करी जें म्हणलें न्ही आमनी एक कुर्साची वाट म्हाका जेजूच्या कुर्साक विंगून दवरूंक जेजूचो कुरिसाचो मोग करूंक मान करूंक गौरव दिवंक शिकूंक देखून आमच्या घरा कुरीस आसा जावं पुरो त्या कुर्सा मुखार कितल्या वाटी उबें रावन मागलां तुवें तुज्या गळ्यांत नगांत ते कुरीस आसा जावं पुरो तो कुरीस हातांत तर कितल्या फाटी मागलां तुवें तुज्या कारार कुरीस आसा जावं पुरो त्या कारार बसच्या पयलें त्या कुर्सा कडेन मागलां तुवें तुज्या गेटीर कुरीस आसा जावं पुरो तो कुरीस आसा म्हणलें ज्ञान आसा गी तुका खंयच्या कडेन तूं कुर्साच्या मुखल्यान पाशार जाताना कुर्सा भागवून तें नामान केल्लो आसा गे देखून कुरीस आसा म्हळ्यार पावना ह्या प्राचीन काळार त्या कुर्साचें भक्तीपण फकत ते पायटी वा भक्तीपण न्हय आमकां तो कुरीस मोगाचो मानाचो गौरवाचो देखून निमाण्या शुक्रारा कुर्साचें आराधन दवरता कित्याक सगळ्या 40 दिसांनी तो कुरीस म्हाका मोगाचो जाल्लो तो कुरीस म्हाका मानाचो जाल्लो तो कुरीस म्हाका मोगाचो जाल्लो देखून तो कुरीस हांव मोगान त्या निमाण्या शुक्रारा मानान पटलून धरता उम्मो दिता आनी म्हजो भावार्थ जिवाळ करता म्हण अर्थ तर आमी हांगासर आसली सगळीं त्या कुर्साचो नियाळ करया ह्या कुर्सा विशयांत सा पावलो आमकां कितें सांगता तें देवाचें उतर आमी आयकोया कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 1 वाक्य 18 20 आनी 2 ताण 25 आनी वाक्या 30 आनी 1 सा पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप
अध्याय 1 वाक्य 18 आणि उपरांत भावां भयणीनो, नासाक वर्तेले वाटेन चलतेल्यांक कुर्साचो संदेश एक पिशेंपण म्हूण दिसता, पूण बाचावेक वर्तेले वाटेन चलतेल्यांक आमकां तो संदेश देवाच्या सामर्थ्याची रुजवात. उपरांत तो म्हणटा, वय जुदेव खुणां मागतात, ग्रेक जानवाय सोदतात, पूण आमी कुर्सायिल्ल्या क्रिस्ताक परगडतांव. जुदेवांक तो एक आडकळ आनी हेर जातीच्यांकी तो एक पिशेंपण. तरी पूण देवान आपणायलेल्यांक, जुदेवांक तशें हेर जातीच्यांक क्रिस्त देवाची सकत आनी देवाची जाणवाय. कित्याक जें कितें देवाची पिसाय म्हूण दिसता तें मनशांच्या जाणवाय परस उत्तम, आनी जें कितें देवाची अस्कतकाय म्हूण दिसता तें मनशांच्या बोळा परस बळिश्ट. वडवीक उलोवंक सोदता तो सोमयाची वडवीक उलोवंक. देवाचें उतर हें देवाचें वडूकार. भावां भयणीनो, आमच्या राष्ट्राचो आदलो प्रेसिडेंट शंकर दयाळ शर्मा, ताचे विशयी खंय कडेन वाचलें हांवें. ताच्या ऑफिसान खंय कुर्सायिल्ल्या जेजूची पिंतूर फोटो आसली म्हूण. कोणीय परग गांवांतल्यान एक भेट केल्ल्या वेळार विचारलें खंय ही कितें फोटो, आनी ताणें म्हणलें खंय ही कुर्सायिल्ल्या जेजूची. कोणें विचारलें खंय ताचे लागीं, कुर्सायिल्ल्या जेजूची फोटो थंय कित्याक दवरल्याय. हांवें वाचलें तें निजगी हांवणें ना. ताणें म्हळें खंय देवाक आसलो एकलो पूत, तो ताणें बलिदान जावन पेटयलो. तो कुरीस हरये बटी पळयत आसतना म्हज्या जिणेंत बलिदान आनी साक्रिफीस म्हळ्यार कितें म्हणून म्हाका शिकयता. तो म्हाका एक प्रेरण. जेजूचो कुरीस म्हाका एक प्रेरण. सुरवेल्ल्या पोवी सभेंत क्रिस्तवां 400 वर्सां दोगदोनी आसली. क्रिस्तवांक धरताले, ज्यूविशी मारताले, विविध रितीन क्रूर रितीन तांकां अमानुश रितीन दग दिताले. रोमाचो राय 4थ्या शेतमान कॉन्स्टंटायन तो झुजा भायर सरतना ताका कुरीस दिसलो. तो कुरीस पळोवन तो झुजा गेलो, जैत वन जावन फाटीं आयलो. ताणें म्हळें म्हाका जैत मेळ्ळा त्या कुर्सा वरवीं, तर त्या कुर्साच्या लोकांक आनी मुखार शिक्षा दी नजो, कुर्साच्या लोकांक आनी मुखार दोगदोनी दी नजो, कुर्साच्या लोकांक सुडका दिजे. ताणें डिक्लेअर केलें सगळें रोम राष्ट्रांत आनी मुखार क्रिस्तवांक दोगदोनी ना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. कुर्साच्या लोकांक सुडका दिजे. क्रिस्तवांचो धर्म रोमाचो राष्ट्र धर्म करीजे. आयताराचो दीस रजेचो दीस करीजे. ताची रावळेरां इगर्जे दिली, पोयसबी दिली. पळया कुरीस ताका दिश्टी पडलो. कुर्सा वरवीं जैतेवन जालो. कुरीस क्रिस्तवांचो ताका एक प्रेरण जालो, उजवाड जालो, बोळ जालो, घटाय जालो. ताची आवय साहेलेन ती जेजूचो कुरीस सोदून गेल्ली म्हणटात. ती गेली आनी जेजूच्या फोंडा कडेन पावली खंय. ते येताना जेजूच्या निकेपिल्ल्या फोंडाच्या वयर रोमाच्या राष्ट्रायांनी बोंब्या देवांक देवाळ उबारलें. रोमाच्या बोंब्या देवांक चरित्र म्हणटा तिणें तें देवाळ धरणी सोमा केलें. सोमयाचो कुरी सोदून काडलो. चरित्र म्हणटा तिणें तो कुरीस 3 वांटे केलो. एक वांटो रोमाक, एक वांटो कॉन्स्टँटिनोपलाक आनी एक वांटो जेरुजलेमाक धाडलो. जेरुजलेमांतलो कुरीस पर्शियाच्या रायान आपारसून व्हेलो 7व्या शेतमानांत.
उपरांत जेरुसलेमाचो राय एरक्लियस ताणें तो कुरीस तो कुर्साचो कुडको फाटीं हाडूंक प्रयत्न केलें. देखून भांगाराचें जळजळीत वस्तूर न्हेसून तो कुरीस कान मारूंक तो मुखार सरलो खंय. पूण ताणें कान मारलेंत कुरीस मुखार गेलो ना. कुरीस थंयच रावलो. कितें कितें गेल्यार कुरीस हालल ना. तो वळ जेरुसलेमाचो तो वळचो बिस्प जाकारियास ताणें म्हळें खंय हाळे तूं रायाळ मुस्तायकी घालन सोम्याचो कुरीस तुवें वेंगल्यार तो मुखार वेसोना. सोम्या बरी कालतेपण भांगर सोम्या बरी कालतो जा गुलामाचो वेस भांगर कुर्सा कान मार. ताणें तशेंच केलें. कुरीस मुखार व्हरूंक ताका साध्य जालें खंय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हे घडीत तो सोम्याचो नीज कुरीस म्हणून सांगूंक साक्ष दितात. सक्कड आपल्यान तेजे कुरीस उलपायताले खंय. जेजू मेल्लो कुरीस उलपांक ना कित्याक तो साब्बात असो दीस देखून तो उरलो. देखून सांब पावल आमकां आजून म्हणटा कोरिंथकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 1 वाक्य 18 कुरीस देवाच्या सामर्थ्याची रुजवात दिता. हेरांक तो पिशेपण पण आमकां ती बाचावी, आमकां ती सुटका, आमकां ती सोडवून आमकां ती बाचावी. देखून कुर्साची वाट आमकां कुर्सायल्ल्या जेजूचो मोग करूंक, जेजूच्या कुर्साचो फाटलाव करूंक, जेजू बरी जिणी जियोंक आमकां बळ दिता. केत्राचो सा आंध्रू पळया कुर्सा विशयान आमकां अशें शिकोवन दिता. कुरीस केदो व्हरतो ताचे ती कितलीं बेसांवां भरल्यांत. जी कोण कुरीस घेवन आसात ती एक दिर्वें दोरुणो आसात. जी कोण कुरीस घेवन आसात ती एक दिर्वें दोरुणो आसात. भावा भयणी तुज्या हातांत तुज्या गळ्यांत कुरीस आसा. कितें आसा तुजे कडेन? दिर्वें आसा. उपरांत तो म्हणटा कुरीत नाचुल्लो तर क्रिस्ताक कुर्सार मारते नातले. जर कुर्सार ताका 3 किल्यांनी उमकाळाव नातलो तर आज आमकां कुर्साचो महात्व सुकतो. ताचे कुशींत कुरपेची जर वाळती ना, कुरपेची जर वाळती ना तर आमकां कुरपा लाभती ना. आमी आनीक पातकांत बुडोवन आसत्या. क्रिस्ताच्या कुर्सा वरवीं आमकां कश्टां वयर जैत लाभलां. क्रिस्ताच्या कुर्सा वरवीं आमकां बाचावी लाभल्या. भावानी भयणी जेजूच्या कुर्साचो नियाळ करची. आमी त्या कुर्साक मान करया, त्या कुर्साची स्तुती करया आनी आमच्या भांगार आसले सोम्या दिन वचुया, बूक काणगोवया. तातूंत J25 जय तुका सोडवंदारा, जय तुका क्रिस्ता जेजूच्या म्हणलें गीत आसा. त्या कुर्साचो नियाळ करी हें गीत आमी गावया. उबे रावया. कोणा बसोंक जाय बसा. कोणा इल्लें फ्रेश जावंक जाय, जेम येता न्हीद येता उबे रावया. आतां बूक काणगोवया. पेज 274 274 काडा. जय तुका सोडवंदारा, जय तुका कुर्सा जेजूच्या 3 चरण आमी गावया. कुर्साचें भजन आमी करया. कुर्सा तो सवणासाय मोल मोगाने स्वातंत्र्याचे कितें कर प्रकाश घालस मनशांचे सता वासो तेल्यांचे. देखून जय तुका सळवंदारा, जय तुका कुर्साची सुचा, जय तुका सळवंदारा, जय तुका कुर्सा
कुर्साची गजाय कशी पावतो सर्गर्जे वोंता कितें कर तू तांकां कोरपे कितें जावन आसाय तूं चीनीस बादशाही सर्गो वोसो हेरची जय तुका सडबोंडारा जय तुका कुर्साची जुच्या जय तुका सडबोंडारा जय तुका कुर्साची जुच्या सातो नेंज जैताचो सोडय पातकां सांगलितले नवो जिवांकां लेवो लाभय जिने सर्गेचे जय तुका सडवणारा जय तुका कुर्साची जुच्या जय तुका सडवणारा जय तुका कुर्साची जुच्या घालताराच्या कुर्साक पळया तुमची जाप आमकां बचाव कर ये कुर्सा म्हणया आमकां बचाव कर ये कुर्सा. भगवंत कुर्सा देवाच्या शेळयेची भेटवणी घेतल्या आमकां बचाव कर ये कुर्सा सर क्रिस्तावांच्या भरवशा आमकां बचाव कर ये कुर्सा मेल्ल्यांच्या भावार्थाचे पातयेने आमकां बचाव कर ये कुर्सा दोगदोवणी भोगतेल्या निराप्रदांच्या आसऱ्या आमकां बचाव कर ये कुर्सा आंधळ्यांच्या मार्गदर्शका आमकां बचाव कर ये कुर्सा वाट सुकलेल्यांचे बचावे आमकां बचाव कर ये कुर्सा शासनाच्या तारणाच्या कारणा आमकां बचाव कर ये कुर्सा कुर्सा तोंट्याचे बेतकाटे आमकां बचाव कर ये कुर्सा जेजूच्या कुर्सा दुबळ्यांच्या समाधाना आमकां बचाव कर ये कुर्सा जेजूच्या कुर्सा गरव्यांक दुस्पटायतेल्या आमकां बचाव कर ये कुर्सा जेजूच्या कुर्सा फातक्यांच्या आसऱ्या आमकां बचाव कर ये कुर्सा जेजूच्या कुर्सा सैताना पाडाव करतेल्या आमकां बचाव कर ये कुर्सा जेजूच्या कुर्सा कधी दुकान आतल्यांच्या आदारा आमकां बचाव कर ये कुर्सा जेजूच्या कुर्सा निराशेन बुडलेल्यांच्या भरवशा आमकां बचाव कर ये कुर्सा जेजूच्या कुर्सा कष्ट दिल्यांच्या विशेवा आमकां बचाव कर ये कुर्सा जेजूच्या कुर्सा एकसुऱ्यांच्या आदारा आमकां बचाव कर ये कुर्सा जेजूच्या कुर्सा अस्कत्यांच्या बोळा आमकां बचाव कर ये कुर्सा जेजूच्या कुर्सा बुदवंतांक लजे घालतेल्या आमकां बचाव कर ये कुर्सा जेजूच्या कुर्सा जाणाऱ्यांची जाणवाय क्षणीक केल्ल्या आमकां बचाव कर ये कुर्सा जेजूच्या कुर्सा संवसारा पिशेपण दिसच्या आमकां बचाव कर ये कुर्सा जेजूच्या कुर्सा सर भावार्थ्यांक बळवंत करच्या सकते आमकां बचाव कर ये कुर्सा जेजूच्या कुर्सा जुदेवांच्या आडकळा आमकां बचाव कर ये कुर्सा जेजूच्या कुर्सा सर प्रतिदार देवाचे पिसाये आमकां बचाव कर ये कुर्सा जेजूच्या कुर्सा गुलामांच्या सुटका आमकां बचाव कर ये कुर्सा जेजूच्या कुर्सा खऱ्या जिणयेच्या जिवा आमकां बचाव कर ये कुर्सा जेजूच्या कुर्सा आपोस्तलांता परगट जाल्ल्या आमकां बचाव कर ये कुर्सा जेजूच्या कुर्सा मार्तिरां महिमा दिल्ल्या आमकां बचाव कर ये कुर्सा जेजूच्या कुर्सा पवित्र इगर्मध्ये जे बुन्यादे आमकां बचाव कर ये कुर्सा जेजूच्या कुर्सा पिडेस्तांच्या वक्ता आमकां बचाव कर
कर ए कुर्सा जेजूच्या कुर्सा देव सराक धांवडायतेल्या आमकां बचाव कर ए कुर्सा जेजूच्या कुर्सा रडतेल्यांच्या बुजावणे आमकां बचाव कर ए कुर्सा जेजूच्या कुर्सा एका निजा देवाते आपोण व्हरतेल्या आमकां बचाव कर ए कुर्सा जेजूच्या कुर्सा आमकां सोमेस्तांक सर्गावरून पावयतेल्या आमकां बचाव कर ए कुर्सा म्हणया ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता ये भाग्यवंता आमारा हे भाग्यवंता ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंत बळवंता ये भाग्यवंता आमारा ये भाग्यवंता आम्हाला ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता ये बळवंता भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता ये देवा भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आमारा ये भाग्यवंता आम्हाला जेजूच्या कुर्सा तुझे राव पाती येता तुझे राव पाती येता. जेजूच्या कुर्सा तुझे राव पाती तुझे येता. राव पाती येता तुझे राव पाती येता. जेजूच्या कुर्सा जेजूच्या कुर्सा तुझे राव पाती येता तुझे राव पाती येता बसया बाबा भयणीनो जेजूचो कुरीस कितें जावन आसलो पोरण्या सोल्ल्यांक निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 आणि 1 वाक्य 20 आणि 2 तान 20 आणि 3 मरणाची शिक्षा फावो जाल्लो अपराध केल्ल्या मनशाक जीवशी मारून ताचे मोडे तुवें रुखार उमकळायलाय जाल्यार ते राती रुखार उरोंक सोडचें न्हय तुवें तें त्याच दिसा पुरूंक जाय कित्याक जाका रुखार उमकळायला ताचेर देवाचो शिराप पडला जाका रुखार उमकळायला ताचेर देवाचो शिराप पडला जेजूचो कुरीस शिरापाचो कुरीस नालिसायचो कुरीस अकमानाचो कुरीस आज तो खंय आमच्या इगर्जेच्या तोरीचेर आसा थोड्या कडेन पर्वताच्या तुदयेर आसा घांटीचे तुदयेर आसा तितलो वयर गेला जाल्यार आपापींत वचोवना तो मस्त सकला उरलो धरणीर तो पूर उरलो लजेक तो घाल्लो अकमान ताका दिल्लो उत्पत्ती ग्रंथ आमी वाचता अध्याय 3 सैतान स्वर्पारुपार येवन मनशाक रुखाचें फळ खावन त्या रुखाक उमकळायता आदांक आनी येवेक आडवारेल्या रुखाचें फळ खावन त्या रुखार अपराधी जावन उमकळायता पातक कर्ण पातकाचो अपराध जावन उमकळायता देखून रुखार उमकळलेलो खोटो रुखार उमकळलेलो अपराधी रुखार उमकळलेलो कुणीगार रोमागारांनी तांकांनी हेरांक गुलामांक लजे घालूंक बेजाराय दिवंक अकमाण करूंक कुर्साचें मोर्न दिल्लें देखून सांग पावलो तेंत सांगता गालातकारां बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 3 वाक्य 13 कुर्सार उमकळलेलो हरी एकलो शिराप पडलेलो जावं म्हण आसलें आमच्या सोमयान शिरापाचो कुरीस बेसांवाचो दायज जावन केलो कुर्सार उमकळलेलो सोमी लजेचें अकमानाचें नालिसायेचें मोरोड मेल्लो सोमी ताच्या रक्तान तो कुरीस भिजयता आनी तो कुरीस भाग्यवंत करता पळया एका जिव्या रुखार तावन मोर आयलें आदावन आनी येवेन जिव्या रुखाचें फळ केलें आडवारलेलें फळ केलें देवाच्या कुशीच्या विरोध केली देवाक अकमान करून पयस गेली मोर आयलें पण देवाचो पूत जेजू एका सुक्या रुखार उमकळ्ळो जिव्या रुखार तावन मोर आयलें आनी सुक्या रुखार तावन
कितें आयलें सोडवण आयली बाची आवी आयली प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड ह्या सुक्या रुकार तावन बाची आवी आयली सुडका आयली कुर्सा रुमकोळ्ळलो अकमाणाचो लजेचो कुरिस्तो सोम्यान आमकां बाचावेचो बोक्सान्याचो केलो सोम्याच्या रक्तान सांबाळ आमकां म्हणटा न्ही सोम्याच्या रक्तान तुमकां विकती घेतल्यान आमी बेश्टेन आसा ना हांव कुरीस बेश्टे कुर्साचो गुर्तू काडिना आमी ते कुरीस रक्तान भिजयल्लो तो कुरीस सोम्याच्या गायांनी बेसान जाल्लो तो कुरीस पिशेपण एक आडकळ एक निराशा एक सोलवण एक खंत एक काळोख कोणाक नाका तो असलो कुरीस आमच्या सोम्यान घेतलो आनी आमकां बाचावी दिली देखून त्या कुर्सार्थान आमकां सोम्याची पदवी सोम्याची सकत आनी सोम्याचें बोळ आमकां मेळ्ळें देखून त्या कुर्साक आज आमी मान करता ताची स्तुती करता आनी ताका आमी अर्गां दिता त्या कुर्सा मुखार सोम्याक उबो केलो कित्याक उबो केलो पळया जो हांव न्हू बरयल्या सुवार्तेंत अध्याय 18 वाक्य 14 आमी अशें वाचता चॅप्टर 19 वर्स 14 पिलाता मुखार जेजू उबो केलो 5 कबरबेचो आदलो दीस तो वेळ दोनपार जाल्लो पिलातान जुदेवां म्हळें पळया तुमचो राय पूण तांणी मारली बोपाड काड ताका कुर्साय ताका पिलातान तांकां म्हळें तुमच्या रायाक हांवें कुर्सांव सोगी प्रधान याजकांनी जाप दिली चक्रवर्ती शिवाय दुसरो राय आमकां ना तितल्या पिलातान ताका जेजूक कुर्सार मारच्याक तांच्या तबेन दिलो कितें चूक केल्ली जेजून तांचे प्रमाणे 3 चुकी खंयच्यो त्यो जेजूक कुर्सार मारूंक तांचे प्रमाणे जेजून केल्ल्यो 3 चुकी खंयच्यो हां पयलें देवाक आपणाचो बाप म्हणलें ब्लास्फेमी देव निंदा जुदेवांक बाप म्हणून बेन दिसतालें आनी जेजून बाप म्हणलें दुसरें नियम जुदेवांक नियम म्हळ्यार जिवाची गांठ जेजून नियम म्हणलें खंयचें नियम म्हणलें साबबाताच्या दिसा गूण करूंक ना ताणें कितें केलें साबबात दिसा गूण केलें नंबर 3 रोमाच्या सरकाराक तिरवो दिवचो चक्रवर्ती दिया आनी देवाचें वो जुदेव कोणा तिरवो दिया म्हणटा परगांव्यांक चवथें वो पातकां बक्षिता कोणे पातकां बक्षीत देवान मात्र वो कोणाचो पुतवो जुजेचो आनी मोरयेचो सुतारान पातकां बक्षून जेंगी तेय साबाता दिसा गे 4 आनी मस्त दिसना कारणां देखून ताका कितें शिक्षा फावो ताका मोर्नाची शिक्षा पावो कसो जाल्यार मोर्न ताका मोर्न कुर्साची शिक्षा जेजूक कुर्साचें मरण दितना तो कसो मरतलो म्हणून इजोया प्रवाद्यान 700 वर्सां आदी सांगलें निमाण्या शुक्रारा पयल्या वाचपांत आमी आयकता ताणें एक वाक्य पळया इजोया प्रवादी अध्याय 50:3 वाक्य 7 ताका निष्ठुरायेन चलयलो तरी तो कालतो जालो ताणें आपलें तोंड उगडलें ना मारूंक व्हरतात तसले शेळये परी लोवून तासतेल्या मुखार वगोच रावतेल्या बोकऱ्या परी ताणें आपलें तोंड उगडलें ना ताचेर जबरदस्ती केली परमण मारलें ताका धरून व्हेलो दुखीचो भार ताणें घेतलो क्यास्त बगोवन आसलोलो तो देवान मार दिवन ताका सतयलो ताका चिरडिलो
जेजूचे कश्ट एक आनी दोन न्ही, इतल्या सर कुर्साच्या कश्टांच्या मरणा वरवीं सोमिनान तो कुरीस स्विकार केलो, देखून आज आमकां तो कुरीस मोगाचो जाला. त्या शतमानान जियल्लो जेरुजलेमांतलो सांत सिरील आमकां सोम्याच्या कुर्सा विशयां अशें म्हणटा, देवान आपले दोनी हात अशे विस्तारायले की त्या वरवीं सगळ्या संवसाराची निमाणी कूस पर्यंत सोम्यान आपल्या वेंगेन घेतली. ते दोन विस्तारले हात पळय, त्या हाता विशांत जेरुजलेमाचो सांत सिरील अशें म्हणटा, देवान आपले दोनी हात अशे विस्तारायले त्या वरवीं सगळ्या संवसाराची निमाणी कूस पर्यंत सोम्यान आपल्या वेंगेंत घेतली. तर त्यात कुर्साक आमी मान करया आनी म्हणया, सोम्याच्या सावळेंत हांव रावतां म्हणून तुमची जाप आसा. कुर्सा सावळेंत हांव रावतां म्हणून गीत आसा, तें गीत काडया. कुर्सा रावलें जावून तरी विशय आमकां थंय मेळटा म्हणलें गीत आसा, तें गीत काडया. गीत J24. कुर्साच्या मुळांत रावचें म्हळ्यार आमकां संतोश जायजे, कित्याक थंय देंवतात रक्ताच्यो झरी. सोम्याच्या रक्ताच्यो झरी तुजेर आनी म्हजेर देंवताना हांव आनी तूं भाग्यवंत जाता. तो बेश्टो कुरीस न्ही, सोम्याच्या गायांनी भरलो कुरीस, सोम्याचें रगत भरलो कुरीस, सोम्याच्या रक्तावर विकतें घेतलो कुरीस. देखून त्या कुर्साच्या सावळेंत हांव रावोन तरी विशय आमकां थंय मेळटा म्हणलें गीत आसा. गीत गावया आनी सोम्याच्या कुर्साक आमी मान करया. J24, पेज 274. सावळेन रावोन तरी विशय आमकां मेळटा, जावचें सगळें आमच्या बऱ्या थंयसर आमकां कळटा. कुर्सा सावळेन रावोन तरी विशय आमकां मेळटा, जावचें सगळें आमच्या बऱ्या थंयसर आमकां कळटा. क्रिस्ता कुर्सा आमारुका पोटलो दलाय सोम्या, सैमान भोगला पावो तुका आसन जाला देवा, आसन जाला देवा. क्रिस्ता कुर्सा आमारुका पोटलो दलाय सोम्या, सैमान भोगला पावो तुका आसन जाला देवा, आसन जाला देवा. कुर्सा सावळेन उबो रावता, शांती म्हाका मेळच्या. वचोन आसा गायिल्ले आराम म्हाका थंयच्या. क्रिस्ता कुर्सा आमारुका पोटलो दलाय सोम्या, सैमान भोगला पावो तुका आसन जाला देवा, आसन जाला देवा. तुमची जाप ये बागीरुका तुका जावं वंदन.
ये बागी रुका तुका जावं वंदन आमकां बेसावणी दिवच्या घासच्या कुर्सा ये बागी रुका तुका जावं वंदन आमचेरांतले सिराप नाश करच्या रुका ये बागी रुका तुका जावं वंदन आमकां आमची सर पदकां तुजेर घेतलेल्या कुर्सा ये बागी रुका तुका जावं वंदन आमकां बोगसाण दिवंक शिकयल्या रुका ये बागी रुका तुका जावं वंदन आमचे भितरले पदकाचे वीक काडून उडयतल्या जेजूच्या कुर्सा ये बागी रुका आमकां जिवीत दिवच्या जेजूच्या कुर्सा आमकां कश्ट कितें म्हूण शिकोवच्या जेजूच्या कुर्सा बागी कुर्सा तुका सावंत आमी पडल्यार ओडना उठून चलोवंक शिकोवंक आमकां आदार दिवच्या जेजूच्या कुर्सा कुर्सा तुका तर त्याच कुर्साच्या सावळेंत रावता म्हणून गावया आमी तिसऱ्या चरण क्रुसा सावळें रावून तरी बरोसो उमाळटा सर्गा संवसारा मदलो जेजू सर्गी वाट दाखयता कुरीस आनी कुर्साच्या मुळांत उबें रावतेल्याक कुर्सार उबारल्या जेजूक पळयतेल्याक सासणीक जिवीत लाभतेलें जुवान बरयलो वांजेल अध्याय 3 वाक्य 16 कुर्सार उबारलेल्या जेजूक पळयतेल्याक दिश्ट उबारतेल्याक सासणीक जिवीत लाभतेलें ते जिवीत लाभून मागी आनी गावया तिसऱ्या चरण कुर्सा सावळें रावतली बरवोसो उमाळटा सर्गा संवसार मोदलो जेजू सर्गी वाटा कयता परत्यान कुर्सा सावळें रावतली बरवोसो उमाळटा सर्गा संवसार मोदलो जेजू सर्गी वाटा कयता क्रिस्ता कुर्सा आमारू कापोट्रो दलाय सोम्या सलमान होग्राम फावो तुका आसन जालाय देवा आसन जाला देवा क्रिस्ता कुर्सा आमारू कापोट्रो दलाय सोम्या सलमान होग्राम फावो तुका आसन जालाय देवा आसन जाला देवा भावा भयणीनो मस्त पटी आमी कुरीस पळयला आज बरो करून पळोवया त्या कुर्साचेर तुमचे दीस दवरा हे दोळ पळोवंक नातलें आज हांवें पळोवंक जाय हे दोळ बगूंक नातलें आज म्हाका बगूंक जाय हे दोळ नेनासलो आज हांवें जाणा जावंक जाय कुरीस बेश्टो न्हय कुर्सांत भरलां रगत कुर्सांत भरलां आत्मीक दिरवें कुर्सांत भरल्या कुर्पा कुर्सायिल्लो जेजू म्हजें बोळ कुर्सायिल्लो जेजू म्हजी सकत आमी कुर्सायिल्ल्या जेजूक परगडतांव म्हणटा सांग पावलो आनी हांवूय आनी तुंय म्हणया आमी कोणा परगडतांव कुर्सायिल्ल्या जेजूक तुमची जाप सोमिया हांव तुज्या कुर्सा सावळेंत रावतां सोमिया हांव तुज्या कुर्सा सावळेंत रावतां म्हणया सोमिया हांव तुज्या कुर्सा सावळेंत रावतां
कश्ट म्हाका येताना सोम्या हांव तुज्या कुर्सा सावळेंत रावता म्हाका सुखीदार करताना सोम्या हांव तुज्या कुर्सा सावळेंत रावता हांव अपराधी म्हण म्हाका बिल्लो दिताना सोम्या हांव तुज्या कुर्सा सावळेंत रावता हेरांच्या रागाक हांव बली जाताना सोम्या हांव तुज्या कुर्सा सावळेंत रावता हेरांक हांव एक आडखळ आनी कांटो जाताना सोम्या हांव तुज्या कुर्सा सावळेंत रावता म्हजी पिडा म्हाका दोसताना सोम्या हांव तुज्या कुर्सा सावळेंत रावता हेरां विशयान हांव वायट आनी सूख समजताना सोम्या हांव तुज्या कुर्सा सावळेंत रावता जिणी म्हाका कश्टाचें वजन जाताना सोम्या हांव तुज्या कुर्सा सावळेंत कितलें बरें केल्यार म्हाका दुर्सोने मेळटाना सोम्या हांव तुज्या कुर्सा सावळेंत रावता तवळ तवळ म्हाका राग येताना सोम्या हांव तुज्या कुर्सा सावळेंत काळजांत आनी मनांत द्वेश उपजताना सोम्या हांव तुज्या कुर्सा सावळेंत रावता म्हजें रीण सडताना सोम्या हांव तुज्या कुर्सा सावळेंत रावता म्हज्या कुटुंबांत असमाधान सडताना सोम्या हांव तुज्या कुर्सा सावळेंत रावता फुलटण जेशीर म्हणलो भगवंत आमकां म्हणटा संवसारांत एकलो जल्मता जियोंक पूण एकलो मात्र जल्मलो मरोंक कोण तो जेजू क्रिस्त कोणा खातीर सगळ्यां खातीर आजकाल एकलो बॉम्ब दवरता आनी रालागाड काडटा पूण जेजू क्रिस्त आमचो सोमी आपूण मेलो आनी आमकां ताणें बाचावी दिली देखून ताच्या कश्टां वरवीं आमकां बाचावी लाभली देखून आमी कुर्सावटे वेळार म्हणचे आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता यो सोम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार तूं एकलो मेलोय आनी आमकां सगळ्यांक तुवें बाचावी दिली आनी ती बाचावी आमी वर्णिता कुर्सांतून आमकां बाचावी मेळ्ळी जैत मेळ्ळें देवदूतांची कृत्यां पुस्तक अध्याय 5 वाक्या 20 आनी 9 तावण 30 20 आनी 9 तावण 30 देवदूतांक दग दिताना कुर्सायल्ल्या जेजू विशयां उलोवण नजो म्हणटाना जेजूच्या जिवंतपणा उपरांत कितें घडलें पळया तो वळो पेद्रोणो आनी देवदूतांनी जाप दिली आमी देवाक कालजायजे मनशांक न्हय तुमी कुर्सार उमकळवणो जिविशी मारलेल्या जेजूक आमच्या पुर्वजांच्या देवान जिवंत उठयला तुमी कुर्सार उमकळवणो जिविशी मारलेल्या जेजूक आमच्या पुर्वजांच्या देवान जिवंत उठयला एकलो म्हणालो खंय हांव सुर्याक उदेनांतल्या बरी करता पळय म्हण हांव सुर्याक उदेनांतल्या बरी करता पळय उजवाडच्या पयलें गेलो एका पर्वताच्या तुदयेक सूर्य उदेनांतान कळ्ळें ताका देखून पर्वत तुदये रावण व्हडल्या तळ्यान बोबाटलो म्हणालो खंय सुर्या आज तुवें उदेव नजो एक पटी बोबाटलो 2 पटी बोबाटलो तिसऱ्या पटी बोबाटतना उदेवण आयलोच तो ताका इतलो राग आयलो की धांवण आयलो घरा कुडाक रिगलो बागलां जणेलां पुरां दांपलीं आनी उडकाणां मारना म्हणटा खंय सूर्य उदेवंक ना म्हण तुवें घराचीं बागलां दांपल्यार जणेलां दांपल्यार पर्वताच्या तुदयेर वचून बॉम्ब मारल्यार सूर्य उदेनासतना रावता गी संवसारांत कोणाच्याय फोंडाचेर गाड दवरलें नात राखोली दवरलें नात एकल्याच्या पोंडाचेर मात्र गार्ड दवरले कोणाच्या हां आनी एकलो मात्र पोंडांतान उठोन आयिल्लो कोण तो आनी गार्ड दवरल्या बरींत व्हडली शिळा लोळयिल्ली शिळा फातोर उठोन वचो म्हणून
कोणाच्या पोंडाचेर शिळा लोळयल्ली आसा की दवडलो दुस्मान जाल्यार ताणें उठचें नाका म्हणून कोणी फातर दवरलो आसा तुमच्या फिरकेचें कोणाच्या फोंडाचेर म्हणी फातर दवरलो आसा की दवडलो दुस्मान जाल्यार जावन ताणें उठचें नाका म्हणून ना जेजूच्या फोंडाचेर शिळा लोळयली फायदो ना गार्ड दवरले फायदो ना जेजू जिवांत उठलो देखून जेजूचें जिवांतपण म्हाका कितें म्हणटा क्रिस्त क्रुसाच्या मरणांतावन सुडका जोडून भायर आयला काळोखांतान उजवाड आयला निराशेतान बरवस आयला सोलवणेतान जैत आयला शिरा पोसोन बेसांवां आयल्यांत जिव्या रुकारता मरण आयिल्लें आतां सुक्या रुकारतावन बाच्यावी आयल्या सुडका आयल्या पिशेपण पयस केलां देवाची जानवाय परगट जाल्या जेजूच्या क्रुसांतावन आमकां एक व्हडलें एक लिसांव मेळ्ळा कितें लिसांव तें निराश जायनाका कंगाल जायनाका सांग पावलो कोरिंथकारां बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत अध्याय 4 आमकां कशें म्हणटा पळया जेजू जिवान जालो देखून आनी मुखार निराशा नाका तो म्हणटा हरी एका तरान आमी कश्ट ताव तरी आमी कांगाल जायना वाट कळनासतना अंधकारांत सांपडता तरी निराशेन बुडोना आमी दोनी भोगता तरी एक सुरे सांडून गेल्ले जावंक ना जायते पट आमी धरणीक शेवटता तरी मरणा जेजूचें जिवीत आमच्या कुडींत प्रत्यक्ष जावच्याक ताचें मरण आमच्या विनाशी कुडींत आमी वावयता देखून निमाण्या शुक्रारा उपरांत हालेलुयाचो सोनवार वा पास्काचो आयतार येता अर्थ तोच सोम्याचो कुरीस आमकां म्हणटा कांगाल जायनाका निराशी जायनाका एक सुरो म्हूण भोगिनाका कश्ट ताव तरी सोम्याक पळय कुरीस आखेर म्हूण ताणें चिंतलें कुरीस निमाणो म्हूण चिंतलें कुरीस सोम्याच्या बेसांवाचो गुर्तू जालो लुकान बरयलो वांजेल अध्याय 20 आनी 4 वाक्या 50 आनी 3 अशें वाचता हांव लुकाचो वांजेल अध्याय 20 आनी 4 वाक्या 50 उपरांत जेजू तांकां शारा भायर बेतान्या पर्यंत आपूण व्हरून गेलो थंय आपले हात उबारन ताणें तांकां आशिर्वाद दिलो आशिर्वाद दिवन आसतनाच तो तांचे तान मेकळो जालो आनी सर्गार ताका उबारन व्हेलो पळया शिरापासो कुरीस आशिर्वाद आज पळया हरी एक पटी बेसांव दितना आमी कशें बेसांव दिवचें तुमी घरा कशें बेसांव दितात सोमा कुरीस आसता कितें तूं तुमी दिवच्या बेसांवांत कुरीस आसता गे पळया घरा तुमच्या भुरग्यांक दिवच्या बेसांवांत अशें आसता गे अशेंत आसता गे अशें आसता गे चाळीस कुर्सा वांटो करन एक भुरग्या सारकें बेसांव दिना जाल्यार एक भुरगी कुर्सा वाट केल्यार पुरो 40 पटी म्हळ्यार कितले पटी जालें एका कुर्सा वाटी 14 पटी म्हळें आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता तुका सोम्याच्या दिवसा कितले पटी म्हळें 14 पटी 14 इंटू 40 उणी चुकारा लेख घाला आनी घरा वचून भुरग्यांक अशें गेलें कसो कुर्साचो गुर्त करताय बापाचे पुताचे ते नाताना साबू घालचो कुर्साचो गुर्त काडचो असो आनी असो आनी असो आनी असो देखून त्या कुर्साचो अर्थ आमकां समजलो तातूंत कितलें रगत आसा तातूंत कितले कश्ट आसात तातूंत कितले गाय आसात ती एक पिशेपण ती एक आडकळ कुर्कार उमकळलो निरापराधी तो अपराधीत शिराप पडलेलो देखून जेजू क्रिस्त आमकां घरा येताना म्हणटा अळे निराशी जायनाका कंगाल जायनाका एका पाठांत परिक्षेंत फैल जालोय देखून फॅन गटा सागेन पळयनाका पोर पळय आतां सगळ्या संवसारांत गालाटो केल्लो एकलो भुरगो आमचो परिक्षेक बसोवंक जायना म्हणून खंय खंय मरे धांवलो आनी एकलें भुरगें परिक्षा कसर आनी जीव घात केल्लें म्हूण कालचें पेपर वाचता आमच्या भुरग्यांक आज एक परिक्षेन फैल जाल्यार एंड जालें
रैतर आत्महत्ये रीन आसलो जीव घात केलो तर रीन असल्या सकणी घालें करीचे खुर्साक पळयचे कश्ट येताना समस्या येताना आमकां आसा पळोवंक एक कुरीस सैरीक तुटली घालें करचें मरचें सैरी तुटली बरी जाली कित्याक ताचे की बरी मेळटा ती आसली जाल्यार तुका भोवशा कश्ट जाता कोण ना देखून तुका बरी सैरीक दिवच्याक ती तुटली काळोख आनी ती नेकेत्रां पळोवंक शिकयचें न्ही काळोख आसल्यार बरो नेकेत्रां दिसतात आतां नेकेत्रां दिसता ते कश्टां वेळार खुर्साक पळय देखून आमी गांवचें गीत पिडेन शिडेन कश्टां दुखांत हांव खुर्साक पळयतां बेळें पाड जालें ह्या वर्सा माडार नाल्ल नांत माडयेर पोपळां नांत मल्लिगेच्या झाडार मल्लिगे नांत मिरयाच्या झाडार मिरी ना कितें करचें ह्या वर्सा जायना रावन येवच्या वर्सा जातलें पूत आयकना धूव आयकना सोरो पियोवचो गोव सोडिना व्हडणी भियेनाका चंचल जायनाका कंगाल जायनाका त्या वेळार खुर्सा पळय पापा लियाव अशें म्हणटा तुजो कुरीस ये सोम्या सर आशिर्वादाची जर सर कुरपेचें कारण ताचे वरवीं आमकां आमच्या अस्कतेंत घटाय लाभता लजेंत महिमा मेळटा आनी मरणांत जिवांत पण लाभता कुरीस क्रिस्ताच्या साक्रिफिसाचो विशिश्ट गुर्तू खंयच्याच मनशाक कितलोच तो भाग्यवान जावं दी ताका सर मनशांची पदकां आपणाचेर घेवन आपणाकच तांच्या सर पासत तांकां पासत साक्रिफीस भेटोवंक असाध्य एकल्या मात्र जालें आनी तें जेजू क्रिस्ताक आनी जेजू क्रिस्ताक मात्र देखून जेजू सो कुरीस भावांनी भयणी तुका आनी म्हाका मोग आसो संतोश आसो समाधान आसो बोगसाण आसो देखून तो कुरीस आनीक मोग आसो जावं दी दादोसके आसो जावं दी ह्या साळीत कुर्सावटो करी आमी ती साळीत कुर्सावटी करता एक दीस एक मॅट भितर वचोंक त्या ताच्या गायेंतल्यान भितर रिगोवन जेजूच्या काळजा सरशीन वचोंक त्या कुर्साक आनी जेजूच्या कुर्साक आनी जिणेच्या कुर्साक पुटलून धरूंक साध्य जावन दी मागोवन गीत आमी गावन मोकल्या आराधना आयतीं जावया दीस लायता दीस तुजेर लायता म्हणलें गीत आसा त्या सोम्याच्या कुर्साक दीस लावून हांव म्हजो भावार्थ घट करता म्हण तें आमी गीत आमी गावया दीस लायता C26 दीस लाय तूं ह्या घडये त्या कुर्साक मोगाळ जेजू तुजे खातीर राखण आसा सोडवून दिल्लो जेजू सोमी तुजे खातीर ह्या कुर्सार उमकळ्ळो भक्तीपणान भावार्थान त्या कुर्साक पळोवया आनी गीत गावया दिसलाय तूं या घडी त्या कोर्साक मोगाळ जेजू तुजे खातीर राखण आसा सोडवून दिल्लो जेजू सोमी तुजे खातीर त्या कोर्साक उमकळ्ळो दिसलाय तूं या घडी त्या कोर्साक मोगाळ जेजू तुजे खातीर राखण आसा सोडवून दिल्लो जेजू सोमी तुजे खातीर त्या कुर्सार उमकळ्ळो संसारान मनीस कितलो खोटो जाला मरूंक आपणाक आसा म्हणलें विसरून गेला संसारान मनीस कितलो खोटो जाला मरूंक आपणाक आसा म्हणलें विसरून गेला पातकाची मोसुरी मरण म्हणून पातकाची मोसुरी मरण म्हणून त्या मरणा
सस्ता केमकोंड म्हणो त्या मोरणा वरवीं सस्ता केमकोंड म्हणो देशलाय तुया घडये त्या कोर्साक मोगाळ जेसू तुजे खातीर राखोन आसा सोडवोण दिल्लो जेसू सोमी तुजे खातीर त्या कोर्साक काळो देशलाय तुया घडये त्या कोर्साक मोगाळ जेसू तुजे खातीर राखोन आसा सोडवोण दिल्लो जेसू सोमी तुजे खातीर त्या कोर्साक काळो तुज्या पातकां खातीर आपलें रगत वारोवन जेजून त्या कुर्सार तावन सोडवून दिल्या तर ह्या कुश्टाची तुजी देश लाय ह्या संवसारांत तुका कितें सुणेना मोरताना मनीस कितें करूंक शकना ह्या संवसारांत तुका कितें सुणेना मोरताना मनीस कितें करूंक शकना तुज्या पातका खातीर आपलें रगत वारोवन तुज्या पातका खातीर आपलें रगत वारोवन जेसून कुर्सार तावन सोडवोन दिल्या जेसून कुर्सार तावन सोडवोन दिल्या देशलाय तुया घडये त्या कोर्साक ताची स्तुती कर ताच्या कुर्साक आमी मान करतेले हांव नेमी घालया आनी गावया गीत उन्नता देवरिगे आराधना म्हणलें गीत आसा योग क्रिस्तल्या जेजूक आमचे मदें स्वागत करया आनी उन्नता देवनिगे आराधना म्हणलें गीत आमी गावया पांच ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವಾದಿ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವಾದಿ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ ಶಿರವನ್ನು ಭಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು
ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಮೊಣ ಕಾಲೂರಿ ಆರಾಧನೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗವೆರಗಿ ಆರಾಧನೆ ಮೊಣ ಕಾಲೂರಿ ಆರಾಧನೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗವೆರಗಿ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿ ಆರಾಧನೆ ಧೂಪವ ಹಾಕುತ್ತ ಆರಾಧನೆ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿ ಆರಾಧನೆ ಧೂಪವ ಹಾಕುತ್ತ ಆರಾಧನೆ ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಆರಾಧನೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಆರಾಧನೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲು ಹಲ್ಲೆಲು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲು ಹಲ್ಲೆಲು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲು ಹಲ್ಲೆಲು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲು ಹಲ್ಲೆಲು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ
कुर्सायिल्ल्या जेजू गोत्तू पळयिल्लीं आमी तेत्त जेजू घाता एकीनपणान ह्या येवकरिस्तान पळोवया तुमचे दिश्ट तेंच कंचया कुर्सार्तां वळल्यो रक्ताच्यो जरी तेत्त सुमयाच्यो तत्त सुमी आतां आमकां ह्या येवकरिस्तांत तेत्त कुरपेच्यो जरी वळयता आमच्या शिरांनी तकलेच्या तुदयेतान पांयाच्या मुळा पर्यंत हरी एका विश्वाचेर हरी एका शिरेचेर देवण येवन दी ताकात पळोवया तो सांगात बघया येवकरिस्तांतल्या आज जेजू आमच्या सुमिया आनी देवा तुका आराधन तुका स्तुती तुका महिमा आमी दिता आयच्या दिसा सगळ्यो राटावळी आमी देगे दवरन पयसताणे लागीं धांवन पयन करन तुज्या पांया मुळांक आमी आयल्या आमची खंत आमचे समस्ये आमचे रीण आमचे कश्ट आनी आमचे जिणेचे कुरीस घेवन तुज्या पांया मुळाक आमी आयल्या कश्ट तेल्यानो आनी वजन वावयतेल्यानो कश्ट तेल्यानो आनी वजन वावयतेल्यानो म्हजे सरशी येया हांव तुमकां विशेव दितां म्हजें जूं तुमच्या खांदार घेया आनी म्हजें लागचें शिका म्हण तुजो कुरीस आमच्या खांदार घेवंक तुवें उलो दिलाय जिव्या देवाच्या पुता कुर्सार मरून तुवें आमची सोडवण केली आनी कुरपेचें जिवीत दिवन आमकां बापाचीं भुरगीं केलीं आमच्या पवित्र स्नानांत तुज्या कुर्साचे आनी जिवंतपणाचे आमी वांटेली जाल्या म्हणलें सत आमकां तूं समजशें कर सोम्या तुज्या कुर्सा थंय आसा आमची बाचावी तुज्या कुर्सा थंय आसा आमकां नवें जिवीत तुज्या कुर्सा वरवीं आमच्या दुस्मानाचेर आमकां मेळटा जैत तुज्या कुर्सा थंय आमकां आसा सुगुणी जिविताक प्रेरण तुज्या कुर्सा थंय आसा आमकां संपूर्णकायेचें शिखर आमचेर आयिल्ल्या कुर्सांचेर तुज्या कुर्साची वळख आमकां दी आमचेर आयिल्ले कुरीस
तुजे बरी सोसणी कायेन मोगाण पुरपूर नासतना दुर्सो नासतना उपगण आसतना घेवंक आमकां शिकय. आमच्या उतरांनी आमच्या रागान आनी आलक्षेन आमी कोणाकच कुरीस जायनासतना आमकां राग हे मोगाळ सोडून दारा. तुजी येताय आनी राजवडसले येताय सासनाच्या सासनाक आमेन. तुमकां कोणा बसोंक जाय बसचें आनी कोणा कितलो वेळ दिव्येनीत रावण तुमचें प्रांजीत करूंक जाय, दंडोवणी करूंक जाय, क्रुसायल्या जेजू सांगात रावोंक जाय, तुमी रावचें. जेजूची जिणी एक निरंतर कुर्साची वाट आनी ताच्या फाटल्यान जर आमकांय त्या कुर्साक मान करतेल्यांक कुर्साक पटलून धरतेल्यांक आमची जिणेंतले कुरीस घेवंक तो उलो दिता. मार्कान बरयल्ली सुवार्ता अध्याय 8 वाक्या 30 आनी 1. आनी आतां मनशा पुतान कश्ट सोंसची मातबाऱ्यांनी प्रधान याजकांनी आनी शास्त्र्यांनी ताका तिरस्कार करची, ताका जिवीशी मारची आनी तिसऱ्या दिसा ताणें जिवंत उठची गरज म्हणून तो आपल्या शिसांक शिकोवंक लागलो. तितल्या पेद्रू ताका कुशीन आपोवन बेश्टावंक लागलो. पूण तो फाटी सरन आपल्या शिसां मुखार पेद्रोक बेश्टावन म्हणालो, म्हजे सरशिलो पयस सर सैताना. देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय, मनीस चिंता तशें तूं चिंताय. उपरांत आपल्या शिसांक आनी लोकांक सांगात आपूण जेजू म्हणालो, कोणी मनीस म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता जाल्यार तो आपणाकच इन्कार करूं, आपलो कुरीस उखलून घेवं आनी म्हज्या फाटल्यान येवं. जो कोण आपलो जीव वांचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता, पूण जो कोण आपलो जीव म्हजे पासत आनी सुवार्ते पासून होगडायता तो आपलो जीव निजायकी वाटायता. ही उतरां आयकल्लो पेद्रू एक दीस हे पत्र बरोवन, तर 2 पत्रां बरयल्यांत. पयलें पत्र अध्याय 2 वाक्या 20 आनी 1. पयलें पत्र अध्याय 2 वाक्या 20 आनी 1 दिशें म्हणटा, क्रिस्तान तुमचे पासत कश्ट सोंसल्यात, ताच्या मेटांनी तुमी चलच्याक ताणें तुमकां एक देख दिल्या. क्रिस्तान तुमचे पासत कश्ट सोंसल्यात, ताच्या मेटांनी तुमी चलच्याक ताणें तुमकां एक देख दिल्या. घे तुजो कुरीस ये म्हज्या फाटल्यान. सोमयान म्हळां प्रांजीत काळ आमकां कित्याक दिला म्हळ्यार न्हयस पातक रडून वळखूंक आमच्या दिसपट्ट्या जिणयेचे कुरीस धैर्यान काण घेवंक. थोड्यांक मनीस तेके कुरीस जाल्यात, थोड्या आवय बापायक भुरगीं ते कुरीस जाल्यात आयकणांत, थोड्या स्त्रियेक गोव एक कुरीस जाला, थोड्या गोवाक बायल एक कुरीस जाल्या, थोड्यांक घरा भितर मलगडी कुरीस जाल्यात, थोड्यांक भुरगीं ते कुरीस जाल्यात, थोड्यांक पिडा एक कुरीस जाला, थोड्यांक बिजनेस चलोवला हें कुरीस जाला, थोड्यांक रीण एक कुरीस जाला, थोड्यांक आमाल पियोन हें मादक द्रव्यां कुरीस जाला, थोड्यांक असमाधान एक कुरीस जाला. 1 गी 2 गी 3 गी 4 गी हजारांचे हजार कुरीस. पूण आजून जेजू आमकां म्हणटा, कोण आपलो कुरीस काण घेवन म्हज्या फाटल्यान येना ताणें
म्हजो सीस जावंक साध्य ना. देखून गळ्यांत कुरीस घालून फायदो ना. त्या गळ्यांत उमकोळच्या जेजूची जिणी जियेल्यार चड फायदो. कुर्साची वाटच करून घरा गेल्यार पावना. कुर्साची वाट जियेल्यांत फायदो. कुरीस उखलून घेता म्हण खंतार म्हळ्यार पावना. तो कुरीस मेळटाना कोणी जावं दी कोणी ताका सोंसून व्हरचें, भोगसूचें, त्याग करचें, त्या खंताराक अर्थ येता. देखून उपकार सांगलो जेजू म्हणटा ताची सगळी जिणीन ती कुरीस. जेजू जल्मल्या वेळार तालवार उमकळून आसली. कोणाची तालवार ती? हेरोदरायाची. देखून जिवी बाळान ताची आवय मोरी. बाळशा जेजू घेवन इजिप्ता गेली, कश्टली. उपरांतली जिणी आमकां मोठी कळीत ना. परगट जिणी वेळार जेजून भोगले कश्ट इतले आनी तितले न्ही. मानसी रितीन, भौतीक रितीन, अध्यात्मी रितीन कश्टलो तो. मानसीक हिंसा जाका दिली. वो पिसो हाची तकली फिरवल्या, हाका बेल जे बुलायला, वो पोटारी, वो सकणाच्या घरा जेवता, पातक्या सांगाता जेवता, खाता आनी पियेता. जेजूक सूख समजलें ते, मिसअंडरस्टँड केलें ताका. ताका तामाशें केलें, किरकोळ म्हूण लेखलें, दोळ्यांक बांदलें, चिवो हातान दिलो, तापणां दिलीं, खोटो मुठी घाल्यो, जरबानाचे मार मारले, सगळी पाट पिठो केली, खाट धरून ओडलें, शिरको पियोंक दिलो, कांट्याचो मुकूड तकलेर तो राय म्हणून ताका अपमान करून दवरलो, रक्तांबळ शेळो ताका पांगरयलो, कुर्साच्या पोंद ताका चिरडिलो. पूण एक मासुम्यान सोडूना कुरीस. कुरीस सोडूना. देखून जेजू म्हणटा ताच्या कुर्सा वरवीं आमकां बाच्यावी आज मेळ्ळ्या. नाजाल्यार आमकां आज कश्ट येतना, दूख येतना, समस्या येतना आमी कोणा पळोवंक जाय आसलें. देखून त्या कुर्सार उमकळलो जेजू, मनशाकुळाचो रक्षक जेजू. तुका आनी म्हाका आपयता ताचो पाटलाव करूंक. ताच्या मेटांनी आमी चलच्याक आमकांच तो आपयता. मनशाकुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयता, म्हाका आपयता. कश्टांनी सांपडल्लीं, नश्टांनी मेळल्लीं, पिड्या भोगची, समस्या रेखची, रिणा बंदा पडून सांपडल्लीं सगळ्यांक तो आपयता. त्या पुरब्याचें गीत आसा, मनशाकुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयता, म्हाका आपयता गीत आसा. आमी सगळ्यांक गावया. मनशाकुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतासा, तुका आपयतासा. म्हाका मनशाकुळाचो रक्षक जेजू म्हाका आपयतासा, म्हाका आपयतासा. कष्टांनी नश्टा सांबाळल्यानो मोतीची ईसा भोगतेल्यानो. कष्टांनी नश्टा सांबाळल्यानो मोतीची ईसा भोगतेल्यानो. श्रुतीच्या बंगरा आपल्या गोपा तुमकां तो आपयतासा. शांतीच्या बंगरा आपल्या गोपा तुमकां तो आपयतासा. सगळां मनशाकुळाचो रक्षक जेजू तुका
आपयतासा म्हाका म्हाका आपयतासा पातकाच्या गंगान मोडून आसच्या भरवोस सांडू रडण बसच्या पातकाच्या गंगान मोडून आसच्या भरवोस सांडू रडण बसच्या विश्वास पागो रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयतासा विश्वास पागो रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयतासा मनशा कुळाचो रक्षक जेसू तुका आपयतासा म्हाका म्हाका आपयतासा मनशा कुळाचो रक्षक जेसू तुका आपयतासा तुका तुका आपयतासा तुमची जाप वै जेजू तूं म्हाका आपयताय ओय जेजू तूं म्हाका आपयताय ती जाप वै जेजू तूं म्हाका आपयताय ओय जेजू तूं म्हाका आपयताय म्हज्या कुटुंबांत ओय जेजू तूं म्हाका म्हज्या आपयताय वावरांत ओय जेजू तूं म्हाका म्हज्या आपयताय मागण्यांत ओय जेजू तूं म्हाका म्हजे आपयताय कुरीस घेवन तुज्या फाटल्यान येवंक ओय जेजू तूं म्हाका आपयताय निराशी जायनासतना जियोंक ओय जेजू तूं म्हाका आपयताय धैर्यान हांवें जियोंक ओय जेजू तूं म्हाका आपयताय बरोवशान हांवें जियोंक ओय जेजू तूं म्हाका आपयताय बावर्तान हांवें जियोंक ओय जेजू तूं म्हाका मोगान आपयताय हांवें जियोंक ओय जेजू तूं म्हाका आपयताय समजून हांवें जियोंक ओय जेजू तूं म्हाका तुजे आपयताय उतर नियाळ जियोंक ओय जेजू तूं म्हाका तुजे आपयताय कृपेच्यो जोरी आपणावन जियोंक ओय जेजू तूं म्हाका आपय समस्यान तुजेर फाती येवन जियोंक ओय जेजू तूं म्हाका आपय निराशे तुजे भरोस दवरून जियोंक ओय जेजू तूं म्हाका आपय रडोंक मेळटना तुजेर फाती येवन जियोंक ओय जेजू तूं म्हाका आपयताय एक घडी जेजू तूं पळया तुमकां कितें सांगोंक जाय तुमच्यात उतरांनी सांगा तुमच्या काळजांत ताण उलया आमी मोकासिया भावनो भयणानो जेजूचे कश्ट जेजून भोगले आनी एक कश्ट जेरबांदाचे मार स्कर्जिंग म्हणटात तुमी पॅशन ऑफ क्रायस्ट फिल्म पळयलां जाल्यार थंयसर तुमकां कळटा कशें जेजूक खांब्याक बांदून चाटी कर्ण त्या चाटयेंत म्हण हाडांच्यो कोंच्यो दवरच्यो हाडांच्यो कोंच्यो दवरून त्या चाटयांनी मारचें चारित्र्यकार म्हणटात थोड्या फावटी एक मार मारतानांत अपराधी मरता पिलातान जेजूक कुर्साचें मरण सुकोवचे खातीर छाटयांनी मारयिल्लें ते विशेष मार जेजून केले जुदेवांचें चिंतप 30 आनी 9 मार मारूंक आसले 40 मारूंक ताणें एक चडत म्हण सांगून 30 आनी 9 मार मारचे आसले जाल्यार जेजून ते सगळे कश्ट सोंसले आनी जेजून ताका निमाणें जेजूक पिलातान कुर्सार मारच्याक दान दिलो आनी तुमच्या रायाक हांवें कुर्सांवचो गी म्हणून सुकोवचे खातीर जेजून विचारलें तांणी म्हळें आमकां दुसरो कोणी राय ना आमकां शेजारी मात राय हाका व्हरून कुर्साय जी ताका बॉम्ब मारली पूण जेजूच्या गाया वरवीं इजाया प्रवादी म्हणटा आमी गूण जाल्या आनी तो म्हणटा इजाया प्रवाचो ग्रंथ अध्याय 50 आनी 3 वाक्या 4 आनी 5 आमचे कश्ट ताणें भोगले आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो आमच्या अपराधा लागून ताका विधलो आमच्या पातकां लागून तो चिरडलो
ताचेर पडलेले ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी, ताच्या गाया वरवीं आमी गूण जाल्या. गायांचेर वखद घालतना गायी थांबतात, गूण जातात. पोरण्या सोल्ल्यांत गानाण ग्रंथ अध्याय 20 आणि 1 वाक्या 4 ते 9. इस्रायल प्रजा मोइजे विरो शीण उसारतना विकाळ सोरोप तांकां सापले, साबारां मेली. मोइजे देवा कडेन परतना देवान ताका पितुळीचो सोरोप उबारूंक सांगलो. आनी कोणे पितुळीच्या सोरपाचेर दीस लायली की ताणें वीक देवलें, ते गूण जाले. गानाण ग्रंथ अध्याय 20 आणि 1 वाक्या 4 ते 9. नव्या सोल्ल्यांत जेजू क्रुसार उबारलो. पितुळीच्या सोरपाक पदकाचें वीक काडचें बोळ नातलें, पूण क्रुसारूंक पळयल्या जेजूक आमच्या पदकाचें वीक काडचें बोळ आसलें. देखून सांज बरयल्या सुवार्ते आमी वाचता, कुर्सार उबारलेल्या जेजूक सत मानतेल्या हरी एकल्या की सासनीक जिवीत लाभतेलें. देखून तो कुरीस आमकां मोगाचो. सांत पावल म्हणटा गलातकारां बरोवन अध्याय 3 वाक्या 13, क्रिस्ताच्या रक्तान तुमकां विकते घेतल्यात. तुमी तुमचीच आस्त न्ही, तुमी देवाची आस्त. तुमकां जेजू रगत वारोवन तुमकां मोलाक घेतलां. क्रिस्तांवां कोण? जेजूच्या रक्तान भिजयल्लीं, जेजूच्या रक्तान विकतें घेतलीं. देखून क्रिस्तांव धर्म चिल्लर धर्म न्ही, क्रिस्तांव व्यक्ती चिल्लर व्यक्ती न्ही. सोम्याच्या रक्तान बुडली. गलातकारां पत्र अध्याय 3 वाक्या 13, क्रिस्ताच्या रक्तान तुमकां व्यक्तें घेतल्यान. आनी रोमाकारां बरयल्या पत्र अध्याय 5 वाक्या 8, रोमन्स चॅप्टर 5 वर्स 8, आमी पातकी आसल्या तेन्ना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो. आमी पातकी आसल्या तेदळा क्रिस्त आमचे खातीर मेलो. तर जेजूच्या कुस्साचें मरण, ताचे कश्ट, ताचे गायी आमचे गायी गूण करतात, आमची पिडा गूण करता, आमकां समाधान दिता. तर त्यात कश्टल्या उपकारिस्तांतल्या जेजूक मान करया, ताचो मोग नियाळया. गीत आसा, क्रिस्ताचो मोग तो कसो तो आटापसो, विसरूंक कोणा जाय तो. तो गीत आसा, त्या सोम्याचें कश्ट, ताचें मरण ताणें आमचे खातीर भोगलें. कश्ट आमी नियाळन हें गीत आमी गावया. क्रिस्ताचो मोग तो कसो तो आटापसो. D6 पान 136 136. Cristaso mokto koso to atapso visrom konak saito mit menas lo Cristaso mokto kaune tabo kursa poyan moktane मोगा संस्कार ताणे मोगान आमकां दियो क्रिस्ताचो मोग तो. सोमी कितलो काकुळतीचे भांडार सर्वांक दिता आदार बोक्सूंक सदा तयार. रक्ताच्यो सरी वारयल्यो ताणें कुर्सार आमचे पासो दिसत माता तो सर्गार. क्रिस्ताचो मोग तो Crista's moto koso to ataso visrom konak saito mit menas solo Crista's moto
तुमची जाप आमी तुजो मोग करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता आमी तुजो मोग करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता आमचे बद्दल कस सोसलेल्या जेजू आमी तुजो मोग करता येसुमिया जेजू आमचे क्रिस्ता बद्दल रगत वरयल्ल्या सुमिया जेजू आमी तुजो मोग करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता आमचे खातीर आमची पातकां तुजेर घेतलेल्या सुमिया जेजू आमी तुजो मोग करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता क्रुसाचें अपमानाचें नालिसाचें मरण आमचे खातीर मेल्ल्या जेजू आमी तुजो मोग करता येसुमिया जेजू जेरबानाच्या माराणी सगळी कूड तूं बेसां करून घेतल्या जेजू आमी तुजो मोग करता येसुमिया जेजू क्रुसाच्या क्रिस्ता वाटेच्या पैना वेळार 3 फावटी क्रुसा पंदा पडोवन कश्टल्या जेजू आमी तुजो मोग करता येसुमिया जेजू आमच्या पातकां खातीर 3 किळ्यांचेर उमकोळलेल्या जेजू आमी तुजो मोग करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता आनी भाव भयणीनो निमाणे जेजूच्या कश्टां आनी कुर्सा वरवीं तूं कितें शिकलो आमकां शिकोवच्या पयलें तो कितें शिकलो म्हणून हे बरें बरयल्या पत्रांत अध्याय 5 वाक्या 7 तावन 9 आमी अशें वाचता जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वांटोवंक सकतेल्या लागीं बोब घालना दुखां गळोवन प्रार्थना आनी विनंत्यो करूंक लागलो ताच्या मणकुल्या काल्पना खातीर देवान ताची मागणी आयकली त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोंसलेल्या कश्टां वरवीं विधेयपण कितें तो शिकलो आपणे सोंसलेल्या कश्टां वरवीं विधेयपण कितें म्हूण तो शिकलो आनी संपूर्ण काळाच्या शिखराक ताका उबारतास ताचें उतर पाळटल्या सोमेस्तांक सासणाच्या ताराणाचें तो कारण जालो आनी त्याच पत्रांत आमी वाचता अध्याय 12 हांवें तुवें कितें करचें कश्ट अध्याय 12 वाक्या 7 कश्ट तुमच्या तरबेतपणाचो वांटो म्हूण येत देव आमकां आपल्या भुरग्यां बरेंच लेखता तर आपल्या बापायचे मार काय नासतना सोमा वाटेक आयिल्लो पूत कोण आमच्या संवसारी बापायांनी ह्या थोड्या दिसांच्या जिवनांत आपणा बरें दिसता त्या प्रमाणे आमकां शिक्षा लायली शिक्षा दिल्ल्या वेळार ती दुखां कारण जाता शिवाय संतोशा कारण जायना पूण उपरांत शिस्तेंत तरबेज जाल्ल्यांक ती समाधानाचें आनी नितीचें फळां बरी जिवीत जोडून दिता त्या पासत पुरो जावन गळटात ते तुमचे हात उबारन धरा कामता तुमची दोंपरां पाय तीर सांबाळा तुमी समकता ती वाट नीट करा अशें तुमचे मडकोर पाय आडपणना जावं ते साफ गूण जावं जेजूच्या कश्टां वरवीं तत्व विधेयपण शिकलो म्हणटा पळयत पुस्तकां बरयनार भावांनी भयणी तुज्या आनी म्हज्या कश्टां वरवीं कश्ट आमकां पाड करिनात कश्ट आमकां पाड करिनात सूख पाड करता खंयच्या आवय बापूय भुरग्यांक एक इसली काडी काडून तिसीर दवरूंक शिकयनात ते पाडत करतात भुरग्यांक आजकाल आवय बापूय भुरग्यांक एक प्लेट दिवंक सोडिनात परीक्षा म्हूण ते कोण काही काम करूंक दिनात परीक्षा दिसपोत्या जिनियेचो एक वांटो परीक्षा आयली देखून तो जोईनास रावता ना परीक्षा आयल्या देखून न्हिदनास रावता आमी आमच्या भुरग्यांक जिणी कितली सुलाभ करता तितली ती पाड जातात म्हळ्यार शिक्षा दी म्हण अर्थ न्ही
तुम्ही पेज जेवताना भुरग्यांक बिरयानी दिवची सारकी न्ही. तुम्ही पेज जेवताना भुरग्यांनी कितें जेवचे? बिरयानी खायचे, पेजच जेवचे. तुम्ही शुक्राराचे पेज जेवताना भुरग्यांनी हॉटेलांतले ऑर्डर करून खायचे. पापणे ताका जायना. तो म्हळ्यार मोल भारताना येयल्लो, तुज्या पोटांतलो न्ही तो. तो तुज्या पुताक तुज्या दुवेक पाड करताय म्हणलें उडास दवर. खंयची आवय बापी भुरग्यांक काम करूंक शिकयनात, ती एक दीस आवय बापाय काम करयतली. आजकाल भुरग्यां परिक्षेक देखून आवय बापाय भुरग्यांक लायता तोंडाक पेस्ट घालून ब्रश करयतात. टॉयलेटान कितें कितें कर ताका करून व्हरतात, नाल्यार तिणें करती आली बाप. देखून आपल्या पुता जेजूक बापान कश्ट दिले, कश्टा वरी तो विधेयपण शिकलो. तुका आनी म्हाका मस्त बरें आमचें गर्व अहंकार वायट सवयो इल्लें उणें करी जाल्यार उपास करीचे. देखून उपास करचो बेश्टें न्ही. कोण म्हळ्यार हरदें मुखार दिता ताणें 4 उपास करीचे. कोण आवय बापाय कालतें जायना ताणें 10 उपास करीचे. कोणाची जीप पळय रावना, कोणाच्या घरा येता पळय ताणें जीबे भरून सिंज घालून एक हप्तो रावचे. माथ्याक सिंज घालची न्ही. माथ्या सिंज घाल कितें फायदो? कोण पळय झगडटा, खोबरो करता, सदांय सिंज घालीचे. भावानी भयणी तुवें मात हांवी देखून भितरल्यान बदलावण जायचें जाल्यार कश्ट, उपास, दान धर्म, प्राजित, कुर्सावाड करची, दिमी घालची, मागणें करचें जेजूच्या लागीं व्हरता. कश्ट तुमच्या तरबेतपणाचो हे वांटो. हे बरोबर म्हणलें पत्र अध्याय 12 वाक्य आसा. तुमच्या तरबेतपणाचो वाचो ट्रेनिंग असो एक वांटो. आमच्या भुरग्यांक हॉस्टेलांत जेवल्यार मात्र घरा आवय रांदलें जेवण कितलें परमळ रुचीक म्हूण कळटा न्ही. हॉस्टेलांत रावन जेवल्यार मात्र न्ही आवयचें जेवण, नाल्यार आवयक सांगता तें तुवें रांदलें बरें जालां मम्मी म्हणून. सोलून गेल्यार मात्र न्ही 2 व्हिलराचो अर्थ कळचो. जल्मातना बायक काडून चल्ल्यार मागीर चलचें गे दाळा. देखून जेजू आमचे मुखार गेला, कश्टाला ताच्या मेटांनी आमी चलच्याक. जेजू म्हणटा क्रिस्तांव जिवीत कुर्साची एक वाट. लिमाचा रोज म्हणटा कुर्सा शिवाय सर्गा वाट ना. कुरीस सर्गाक निसण. कुर्सा शिवाय सर्गाक वाट ना, कुरीस सर्गाक निसन. कुर्सा म्हळी दिमी घाल, कुर्सायल्या जेजूक पळय भावार्थ घट कर, देवाची खुशी कर. तर येवकारी सांगलो जेजू आमकां बेसांव तुज्या फुडें अशें म्हणटा, घे तुजो कुरीस ये म्हज्या फाटल्यान. कुरीस घेवन हांव मुखार गेलां, तुजें कुरीस काण घेवन म्हज्या फाटल्यान ये. कुर्सा शिवाय सर्गा वचोंक जायना. चंचल जायनाका, निराशी जायनाका, रडनाका. कुर्सा उपरांत सूख आसतलें, कश्टा उपरांत जिवीत आसतलें. एक कश्ट एक समस्या तुका नास करिना. जिणेंतल्या कश्टां वेळार चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका म्हणटा जेजू. आमी सर्वां उबी रावया. हें गीत गावन येवकार सांगल्या जेजूचें आदार आनी कृपा मागया. जिणेंतल्या कश्टां वेळार दोळ्यांनी भरता दुका, दुखांनी सूख रोसलोलो तोच सांबाळटा तुका, तोच सांबाळटा म्हाका. जिणेंतल्या कश्टां वेळार दोळ्यांनी भरता दुका, दुखांनी सूख रसलोलो तोच सांबाळटा सदां. जिणेंतल्या कश्टां वेळार दोळ्यांनी भरता दुका,
dukkani sukreslono तसं सांभाळ तासना दुनियात काळजाकडे चंचल जायना का कंगल जायना का असलो पोत पोया लागीस हांव तुझा येवकारिस्तानलो जेजू म्हणटा चंचल जायना का कंगल जायना का असतलो पोंत पर्या लागीस हांव तुझ्या लागींच हांव तुझ्या लागींच हांव तुझ्या दिंबिगलियां आमकां लागींच आसच्या जेजूचो आमकां बेसांव जाय चंचल जायनासताने निराशी जायनासताने हर एका कश्टांत हर एका सोलवणेंत सोमी आमच्या लागीं आसा आमचो हात धरता म्हाका उलो मार म्हज्या उजव्या हातान हांव तुका धरना आसा म्हणटा तो तुजे जो आमकां बेसांव दिता ताचें बेसांव घेवया आमचो भावार्थ घट करया तीर करया ताज्या कुर्सा सांगाता सोमको आदार मागया आनी बेसांव जोडचे खातीर गावया गीत येद्या व्हडा सक्रामेंता Itia voda sacramenta sustang naman koruya pulvira rupa bodla noyoriti adarya servovecha eskutvisya bavartaci boltivya sese bapa tesis puta ulasani stutiza podvi mahima sesna sesna ikastarya versita tuka dogacha spirita sama samina varta amen ताच्या गाया वरवीं आमी गूण जाल्या ताच्या रक्ता वरवीं आमी दोन नितळ जाल्या आमची पिडा कितें पिडा आसा आमकां हातांची पांयांची मोतीची तकलेची पोटा भितरली शिरांची कातीची आनी हर एका कुडींच्या हर एका विश्व्याची कितेंय पिडा आसा सोमी ती आपणून गूण करता हांव तो देव तुमचो गूण करतलो म्हणटा सुम्याची गूण करची सकत आतां वळून आसा आमचे वयर तकलेच्या हातूंत येता आनी पांयाच्या मुळा पर्यंत पांयाच्या पोंद पर्यंत ती वळोवंक सोडया प्रार्थुया ये देवा विचित्र सक्रामेंताकाल तुज्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडला तुजे सोडुणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी भोगी सारको तुजे कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी माण करूं आमकां दायेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना
देखून आतां आमी मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना ते सवां ह्या परी आसात. देवान केल्ल्या स्वरूपकारांक अर्गां जावन मिसाचें बलिदान भेटयता. मिडफार बोट मालपे, स्वीडलारांना उद्यावर आसो आज बर्थडे, रोनाल्ड आनी फेल्सी तावरो बेंदूर, कॅरोलिन पायस मँगलोर, विलियम डिसोजा सांताकट्टे, ग्रेटा दाबी आनी कुटुंब कडपाडी, लेतिशा आयवन वेगस मोगर्नाड, वॉल्टर कोरेया उडपी, रिचर्ड ज्योती रायमा मेंडोन्सा ब्रह्मावर, ग्रेसी कोरडा ककुंजे, दया विक्टर लोबा आनी कुटुंब मँगलोर, फ्रांसीस कर्डोजा कल्याणपूर, विक्टोरिया मँगलोर, फिलिप डिसोजा आनी कुटुंब उडपी, रफायल आनी ग्लॅडिस मेंडोन्सा उडपी, मर्विन डिसोजा बोरेमार, अनिल मतायस मुडुबिद्रे, जेन लुवीस हाच्या तेसांव खातीर, हेनरी दाबी हिलरी हांच्या आत्मा खातीर मीस दिता. ॲग्नेस सुवारीस, हेनरी दाबी हिलरी आनी ॲग्नेस सुवारीस हांच्या आत्मा खातीर मीस दिता. ग्रेटा कडपाडी, रॉबर्ट कस्तेलिनो हाच्या आत्मा खातीर मीस दिता. स्टेल्ला कस्तेलिनो उडपी, फादर संतन डिसोजा हाच्या आत्मा खातीर मीस दिता. अशोक डिसोजा उडपी, तशेंच रोजी फर्नांडीस हाच्या आत्मा खातीर मीस दिता. वर्नन फर्नांडीस सांताकट्टे. सोम्या तुझ्या नावान आमी सांगाता मेळ्या, संतोष भरीत काळजान तुका हसिता. तुझी मोरण जीवनपणा समरता, सगळी जीवनान तुझ्या आमी बागेता. सोम्या जेजू क्रिस्ता सोडवणारा, उपकारांक सर तुझ्या अर्गां दिता. रक्तान तुझ्या आमकां नितळ केल्या, कुर्साच्या मरणांत जिवीत दिला. सोम्या तुझ्या नावान आमी सांगाता मेळ्या, संतोष भरीत काळजान तुका हसिता. तुझी मोरण जीवनपणा समारंभता, सगळी जीवनान तुझ्या आमी बागेता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बऱ्या गवळ्या, कोण गेल्ल्यो शेळयो आमी तुज्यो, हिंडान तुझ्या आमकां राखोंगो. विघ्ना अणवारांतली आमकां निभा. सोम्या तुझ्या नावान आमी सांगाता मेळ्या, संतोष भरीत काळजान तुका हसिता. तुझी मोरण जीवनपणा समारंभता, सगळी जीवनान तुझ्या आमी बागेता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या सभे आसूं. भावानो भयण्यानो, वेलंगाणी मायाच्या पांया मुळांत आमी आसा. सोनवार असो दीस आज मरी माया समर्पण दिल्लो आनी मरी माय, वेलंगाणी माय म्हण तिका आज आमी मान कर. तिचे ताण मजत मागोवंक, तिचे मजत मरी पातळापल्या सर उपकारांक अर्गां बलिदान भेटोवंक, देवाक अर्गां दिवंक हांगासर आमी आसा. आयची वाचपां, आयची देवस्तुती आमकां एक प्राजीत काळार आसलें आमकां सवाल विचारता. क्रिस्तांव जिविताचें भाग्यवंतपणाचें तूं दी गया. क्रिस्तांव जिविताच्या भाग्यवंतपणाचें शेवट तूं दी. ती आसा देवा बरी जावच्यान. आमकां देवाच्या रुपाच्या आनी सारक्याचेर असल्यान वय, पूण आमी सकाळ तशें जावंक आसा. देखून जेजू आज आमकां म्हणटा, दुस्मानाचो मोग करतना जशें सर्गीचो बाप भाग्यवंत, तशें तूंय भाग्यवंत जाताय. म्हजी आनी तुजी स्वभाव कितें म्हळ्यार आमचो मोग करतनाचो मोग करचो, कोण मोग करिना तांचे खातीर कांय ना. जेजू म्हणटा जायना.
देव ताचें बेसांव बऱ्यांक दिता कोट्यांक दिता. पावस बऱ्यांचेर घालता बऱ्याणांतल्यांचेर घालता. वत बऱ्यांक दिता बऱ्याणांतल्यांक दिता. देखून तूं बापा बरी जा तो व्हळ तुजी संपूर्णता आसा. आमी सदांच जावन मागणें करतना कोणा खातीर मागचें? आमच्या कुटुंबाच्यांक मोगाच्यांक बरें केल्ल्यांक केदळां मुणी आमकां दुख्ख येयल्ल्यांक मागिल्लें आसा गे. मस्त नासो बुरांगा मागिल्लें. हांव जेजू म्हणटा देवा मुखार येताना एकल्याक दोळ्याक दूद आनी दोळ्याक विकण वचों जायना. तें बरेंत काणून सोजे आल्तारी मुखार येताना दोगांय खातीर माग. तुका बरें केल्ल्या खातीर माग, तुका वायट केल्ल्या खातीर माग. तर आज हे मिसपेटयताना मागया आमी प्रत्येक जाण. कोणेंय आमकां दुख येयलां वा कोणाय विरोध आमकां आसा तें घरा व्हरून वेचें नाका. आज राती न्हीद पडना, भलायकी बरी उरना, समाधान पाड जाता. देखून तें हांगा आल्तारीच्या मुळान दवरया आनी सोम्या कडचें बोगसाणें मागया. नितळ काळीज, नितळ मोण, नितळ व्यक्तित्व आपणावंक करपा मागया. काळजांतां दोख धरन बोगसाणें मागोण सांगाता मागया. हांव पातकी सर्पदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरी सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवान सदांच हांव मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पोदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविता पावो. प्रार्थुया. आमची कितें तेसांवां आसात, मागणी आसात, विनवण्यो आसात, उडासां काडया. देवा बापाक ती भेटून दिवया. सर्वेस्परा देवा भोव भाग्योन अवकार मरये वेलंगाणी मायेक आज आमी भक्तीन वंदिता. जशी तिका तुवें कुरपेन भरली तशें आमकां तिच्या विनवणेन दिसान दीस अदीक कुरपेन भर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. द्वितीनियम पुस्तकांतले वसाप. त्यावेळी मोइजे लोकां लागीं उलोवन म्हणालो, आयच्या दिसा सर्वेस्पर तुजो देव हे कायदे आनी नियम पाळूंक तुका फरमायता. सगळ्या तुज्या काळजान आनी सगळ्या तुज्या आत्म्यान तुवें ते सत्रायेन पाळूंक जाय. तुवें आज सर्वेस्परा विशयान अशें परगड सांगलाय, तो तुजो देव जातलो आनी तूं ताच्या वाटांनी चलतलोय. ताचे आदेश, ताचे उपदेश आनी ताचे नियम पाळतलोय आनी ताचे उतर आयकतलोय. आनी सर्वेस्परान आज तुजे विशयान अशें परगड सांगलां, ताणें फरमायल्या प्रमाणे तूं ताची काशापर जातलोय आनी तुवें ताचे सर्व उपदेश पाळूंक जाय. तेन्ना तो तुका आपले रसिल्ल्या सर्व राष्ट्रां परस चड स्तुती, किर्ती आनी महिमा दिवन वयर उबारतलो
आनी तूं सर्वेस्परा तुज्या देवाक ताणें फरमायिल्ले प्रमाणे एक पवित्र परजा जातलोय. देवाचे उतार्ये. देवाचे सोमियाचे उपादेश पाळता ती भागी. सोमियाचे उपादेश पाळता ती बागी. खाता विंचिणीन सर्वेस्पराचे धर्मशास्त्र पाळता ती भागी. तांची नियमा विश्वासान पाळून सगळ्या काळजान ताका सोदतात ती सुभागी. सोमियाचे उपादेश पाळता ती बागी. तुझे कायदे आम्ही सत्रायेन पाळूंक जाय म्हूण तुवें ते परगट केलाय. तुझे कुशीक पाळो दिवंक म्हजे पांय म्हजी साल सदां स्थिर आसूं. सोमियाचे उपादेश पाळता ती बागी. तुझ्या नितीवंत नियमाची माहीत सोडता आसतना खऱ्या खाळसाण तुका हांव दिनवासतलो. तुज्यो आज्ञा पाळोवंक म्हजी खुशी म्हाका केदींच सांगडी नाका. सोमियाचे उपादेश पाळता ती बागी. सोमियाचे उपादेश पाळता ती बागी. वंदन तुका ख्रिस्ता महिमे बरी राया. पळया ऐन वेळ होस्तो सोडवणेचो दीस होस्तो. वंदन तुका ख्रिस्ता महिमे बरी राया. वंदन तुका ख्रिस्ता महिमे बरी राया. सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसो. तुमचे सवे असो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू लोका जम्या लागी म्हणालो, अशें सांगलें तुमी आयकलां, तुज्या पेल्याचो मोग कर आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेश कर. पूण हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा आनी तुमकां दग दितल्या पासत मागा. अशें तुमी तुमच्या सर्गेंच्या बापाची भुरगीं जातल्यात. तो आपलो सूर्यो जशें बोऱ्यांचेर आनी कोट्यांचेरय उदेसो करता आनी जशें बागेवंतांचेर तशें पातक्यांचेरय पावस वता. तुमचो मोग करतलोसो मात तुमी मोग करता जाल्यार कितें प्रतिफळ तुमकां मेळत म्हूण चिंतात? तितलें सुंकागारी करतात न्ही. तुमच्या भावांक मात्र तुमी सलाम करता जाल्यार हेरां परस कितें वर्तें तुमी केल्ल्या बरी जालें? अनभावर्ती लेगून तितलें करतात न्ही. तर जसो तुमचो सर्गेचो बाप सर बरो तशें तुमी जाय सर बरें. देवाचे उतर हे वखणी तुका ख्रिस्ता. स्वीकार कर बाबा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. कोंडो आनी वायनाट विदेशी आयल्या तीन वाशी काळजांत त्यो तुका अर्पिता.
आमकां सामी तुका काणी जावं दिता स्वादीक मोगान तुझ्या जीव आशिता स्वीकार कर बाबा काणी गो आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो म्हज्या मुखार भाव भयणीनो हें आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नित्य पवित्रतेच्या दवा सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या एकल्याच पुताचे आवयसो भक्तीन उडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुज्या कृपेच्या आदारान आमी तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हणून नम्रतायेन मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. जय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमीन. ते सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पळ आमच्या देवाक दिनवासुया. यश आमी करू पावो. सर्वेस्पळा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तई जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो नवी करूंक आमची मोणां शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणेचो. आमच्यो वंदवण्यो दामण तुजी साखरी करून निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बोळान. सतल्या वस्तू फावो तें मोल दिवन तरणांत असल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवासी काळजान आमी गायता. दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्वेस्पराचे नावे येता ताकाचे जय. सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे. बापा कडसो तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसुवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेया आनी खाया ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेचपणी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेया आनी हांतलें पियेया ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी खरराचें रगत पथकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करा.
बावरतोसो घट पगटुया सोम्या जेजू आमी हो उडो गाता आनी हे कालसितले पियेता तितले बोटी तू वैभवानेस आमी तुझे मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कालचो तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंकू आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनू आसता आनी जेजूची कूड रगत सेवतेले आमाचो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मुरये देवाच्या माये संगती आनी तिचो पोती भगेवन जुजे भगेवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपोदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडून जेजूची आज्ञा मनान धरून ताणें आमकां शिकयलां तें मागणें आमी सांगाता. मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज संकळी, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्पडा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थ काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाये. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धमदुता म्हळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पवी सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक आमी शांती पाठोवया. देवाची शरी संवसाराचे पाप कटली आमची काकुळट कर. देवाची शरी संवसाराचे पाप कटली आमची काकुळट कर. देवाची शरी संवसाराचे पाप कटली आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ह्या शेळयेच्या जेवणा हाजीर आसची आमी सर्वां सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. सर्गीच्या कुवारा मोगाच्या समलिरा जेजू चढपो दारा. पातक्यांच्या आदार दयाळ म्हूण सुपकारा जेजू काकुळटारा.
स्वाधीन जेसू मोगाळ जेसू काळजान मोच्या राव तू जेसू कष्टान मोच्या पाव तू जेसू ये जेसू ये जेसू ये जेसू स्वाधीन जेसू मोगा जेसू काळजान मोच्या राव तू जेसू कष्टान मोच्या पाव तू जेसू ये जेसू ये जेसू ये जेसू सगीसो कान आमच्या आज्ञासो सासवी चुका आमचो उस्वाटू सोसरासो तारो तू पाप्यांसो राय आमच्या काळजासो स्वाधी जेसू मोगा जेसू काळजान मोच्या राव तू जेसू कष्टान मोच्या पाव तू जेसू ये जेसू ये जेसू ये जेसू स्वाधी जेसू मोगा जेसू काळजान मोच्या राव तू जेसू कष्टान मोच्या पाव तू जेसू ये जेसू ये जेसू ये जेसू प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुझ्या पुताचे आवयस वेलंगडी मॅस उडास काढून ह्या पोवी जेवणात आम्ही वांटो घेतला आणि ताचे वरवीं आमच्या सोडून राजे तुझ्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय हांव कामरेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक भरून आमचें जिवीत तुवें सोडलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सवे आसो सर्वोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपले आशिर्वाद घालूं वसोणे याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता देवाची वडणुका मनाची वात आमच्या पाद्रपातावन तुमी घेवची क्लिंटन सिंथिया डिसोजा तोट्टाम क्लिंटन सिंथिया डिसोजा तोट्टाम नॉयल एंड फैमिली ब्रह्मावर लॉइस डी आल्मेडा सस्तान and सेंट एंटनी लोबो उडुपी तुमकां देव बरें करूं मोरया आनी सायबिणीच्या नव्यान आमी करया तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती वेलंकाणीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती वेलंकाणीचे माये तुझ्या
ये बो नितळी अंकारी बो बगे त्रिंदादीन जेजूची भोव निर्मळा वय जावं ससान थावन तुका विंचून काडली देवपुताक तू गर्भे समोरच्या वेळी तुका बगल्या अदीक वर्त्या आनंद उडास करूंक तू म्हाका फावो कर म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तो सणान परत्यान तुका दिवं वा तो आनीक चड वाडोवंक हांव भोव चड अत्रेकता ये दुखेस्तांचे भोव मोगाळे माये तुझ्या आनंद भक्तीन उडास करतल्या तुवें बसयला तो प्रत्येक आधार या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाटय तुझ्या देवपुताचे अपरिमीत काकुळटीचेर पातयेन आनी आमी मागिल्लें आमकां मेळटलें म्हणल्यार बसवणेचेर बरवसून आनी तुज्या बळवंत सोसायटीच्या आदारार बंदून भोव कालतेपणी हांव तुजे लागीं पराता ह्या म्हज्या गरजेन म्हज्या बसूत विनंती कर देवाची भगवंत खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळाचे कर नहींतर म्हाका ती गरज आसचे उपकार मेळाचे कर म्हण ह्या नोवेनान हांव तुज्या लागीं परतून मागता ते सवा ह्या परी आसात बरी भलायकी मेळोवंक गर्भकोशाची पिडा गूण जावंक परगांवान बरें काम मेळोवंक पांयांची दूख गूण जावंक भुरग्यांनी देवबिरांतेन जियोंक भुरग्यांनी परिक्षेन बरें करून बरोवन बरे मार्क्स मेळोवंक पडकांनी गूण जावंक कॅनडाची विजा मेळोवंक सर्जरी बऱ्यान जावंक बिल्डिंगांत सोसायटीन फॉर्म जाल्ल्यांक अर्घां दितात कॅन्सर पिडा गूण जावंक हार्ट ऑपरेशन जाल्लें संपूर्ण भलायकी पाटी मेळोवंक पयशांची अडचणी येनाशें आदार मागता पुताक बरी सैरीक मेळोवंक जाग्याचें रजिस्ट्रेशन बऱ्यान जावंक भांगार भायर पडिल्लें पाटी मेळोवंक कोर्ट केस बऱ्यान इत्यार्थ जावंक कुटुंबांत शांती आनी समाधान मेळोवंक आमाल पिवणें सोडूंक मेडिकल परीक्षा पास जावंक CA परीक्षेन पास जावंक गांठी दिवंक गूण जावंक थायरॉयड पिडा गूण जावंक विजा मेळोवंक हाताचें ऑपरेशन बऱ्यान जावंक डस्ट एलर्जी गूण जावंक पाट दूख गूण जावंक अक्रिस्तांव सल्याची इश्टागा सोडूंक तें थ्रोट इन्स्पेक्शन गूण जावंक जाग्याचे वांटे बऱ्यान जावंक विजा रिन्यूवल जावन बरें काम पाटी मेळोवंक आर्थीक स्थिती बरी जावंक बिझनेस बरें जावंक मोगाचनो ह्या तेसावांक आमची तेसावां आमी मेळोवया आनी मोरया माये लागीं आमी सांगाता मागया तुज्या मनांत हांवें करच्या ह्या नोवेना मारिफात तुज्या मध्यस्थिकेंतय म्हाका शी वर्ती पातयेणी उसारूंक हांव खुशी व्हरता तुजो दैवीक पूत तुज्या कुशीन आसतना ताणें तुज्या कथावीन काळजान पेटयल्या सैमावच्या मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परतून मागता हे म्हजें मागणें घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयता नमान बरी कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेजू नमान बरी कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरी कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन ये देवाचे माये घे हे म्हजे प्रणाम पहिल्या पावठी वरत्या मोगान आनी भक्तीन कृपेन भरलेल्या म्हळ्या प्रणामाक मेळोवन तुज्या सर्गीच्या आनंदाच्या कुरोवान सबार करसलीत मोतयांतली सावलीत म्हण हांव खुशी व्हरता आनी संवसाराची अंतपर्यंत ती परसाळां वाडीत म्हणत येता ये दुखेस्तांचे बुजावणी देवाचो पुत्र मनीस जाताना तुका भोगल्या वरत्या आनंदा खातीर हांव तुज्या लागीं परातून मागता तुजे पदवेदार मध्यस्थिके मारिफात जोडणी म्हूण हांवें तुजे लागीं मागिल्ल्यो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयता तुज्या मनाक येदोळपर्यंत मनशांनी केल्लीं सर्व बरीं कामां जेजूच्या मोगाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयल्लें
ह्या मोगा पासो भोव खालतेपणी हांव तुजे लागीं परातून मागता आयक आयक म्हजी खालती मागणी आनी जोडणी म्हूण हांवें मागचे उपकार आमेन. सोम्याच्या नावी आमचो आदार. ताणे रचला सर्गाणी संसार सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी भोग तुजे थंय पावोवन दी. सोमी तुमच्या सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं प्रार्थुया ये सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रसिल्ल्या आत्म्याक सवकसाय दी. अशें कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. काकुलदार सोम्या बावर्तच्या बुजोंडदारा तुजी मीठ मेर नातलेल्या दायळायल्या आमी मागता दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली सिमोनच्या मांयची तांची तूं बिरमत पावये सोम्या आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत. जो जियेताय आनी राज करताय देव सशनाच्या सशनाक. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सोबे आसो तुमकां राखोंक तुमच्या भितर असो तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान असो तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान असो तुमची जतन करूंक तुमच्या वयर असो तुमकां आशिर्वाद दिवंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जियेता आनी राज करता सशनाच्या सशनाक. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. मोमोजो सोम्या नावडता देवा मुजा तारकात उल्हासता मोमोजो सोम्या नावडता मोमोजो सोम्या नावडता देवा मुजा तारकात उल्हासता मोमोजो सोम्या नावडता. सोम्या सोमोखा नियळटा मुचाराया हावा कणता महानताची कीट संतोषान गाता सोम्या सोमोखा नियळटा. मोमोजो सोम्या नावडता देवा मुजा तारकात उल्हासता मोमोजो सोम्या नावडता. मोमोजो सोम्या नावडता देवा मुजा तारकात उल्हासता मोमोजो सोम्या नावडता. सोमी आपले मोग दाखयता प्रकाशिक महिमा प्रगटता पोतमेदारांक बसकेतां सकला घालता सर्वेस पोटबोळ दाखयता. मोमोजो सोम्या नावडता देवा मुजा तारकात उल्हासता मोमोजो सोम्या नावडता. मोमोजो सोम्या नावडता देवा मुजा तारकात उल्हासता मोमोजो सोम्या नावडता. सोमी कळत्याक वस्तू वाडटा
केल्यांक निर्व्यान भरता दयेन दुबळ्या धाकट्यांक तो सांबाळ करता सोमी कालत्यांक उबारता बसो सोब्यान नावाडटा देवा म्हज्या तारकांतय उल्हासता म्हजो सोब्यान नावाडटा म्हजो सोब्यान नावाडटा देवा म्हज्या तारकांतय उल्हासता म्हजो सोब्यान नावाडटा सोम्याची वोडवी हांव घातना देवाक म्हज्या अर्गां दिता ओर्तो ताचो मोग आनी ताची दया सोम्याची वोडवी घाता म्हजो सोम्या नावाडटा देवा म्हज्या तारकांतय उल्हासता म्हजो सोम्या नावाडटा म्हजो सोम्या नावाडटा देवा म्हज्या तारकांतय उल्हासता म्हजो सोम्या नावाडटा मोगल पुता सोवी आमकां मरी आशिर्वादी आमकां जेसूच्या पवित्र काळजांत आम्हा सर्वांक दितोचे आशिर्वाद भलायकीचे माये दर्या शुक्रा तुम्ही सुमेस्त बडव्यानो आणि भक्तानो आम्हा बसोत विनंती करा भाग्यवान कुर्साचे कुर्वेल निवरांका आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.